Jennifer. सिस्टर कोता. ओके बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हो मोगाळा बाप्पा, आर्गा तुका जेजू, आर्गा तुका पवित्र आत्म्या. पयलेच सुवातेर जेजू आर्गां दिता. लास्ट इयर आमकां सगळ्यांक बरे भाशेन राखून हे नवे वर्स आमकां दिलोल्याक जेजू तुका आर्गां दिता. आमकां ह्या जाग्यार सगळ्यांक एकठांय केलोल्याक तुजें उत्तर आयकूंक जें हांव तुका आर्गां दिता तें आमकां बरी वाट चलोवंक तुजो उजवाडाचो रस्तो आमकां दाखयलोल्याक मोगाळा बाप्पा तुजें पवित्र आत्मो तुज्या जिव्या उतराची जाणवाय आमकां दिता आनी आमचे मोनाची नरसणी करून आनी जैतिवंत जिवीत जिवंक आमकां शिकयता. मोगाळा बाप्पा हांव तुका आर्गां दिता. ह्या आमच्या भावाक विन्संटाचेर आनी ताचे फॅमिलीचेर साबार देणी आनी तुजें बेळसांवां वतयलोल्या पासत आनी हो आमचो भाव आमकां उत्तर शिकयतलो तें उत्तर आमी आमच्या काळजान दवरूंक तें उत्तर आमी दुसऱ्यांक शिकोवंक आमकां तुजो आदार दी. मोगाळा बाप्पा हे आमी मागणे कोत्ता जेजूचे नांवी आमेन. आमेन. Amen. Amen. आर्गां जेजू देव बरें करूं बाबा जेनिफर. थँक्यू सिस्टर. Thank you. Olesya. Yes, sister. चल बाबा. स्वर्गीच्या बाप्पा, तुझ्या पुता जेजूच्या नावान तुवें आमकां अधिकार दिलाय. त्याच अधिकारान आमी बांदून घालता सगळे वायट आत्मे जे आसात वाऱ्यांत, उज्यांत, उदकांत, जमनी फोंडाक आनी सगळे धरतेर. तूं आमचो रोजनार आनी आमचो दोनी आनी सगळे तुजे रोचने पासत आमी तुका आर्गां आनी महिमा दिता. मोगाळ बाप्पा, तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी सैतानाचे येवजणेक आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आड येता ताच्या नश्ट्या शक्तीत आमी बांदून घालता आनी ताचो दुयेस करता. जेजूचे पवित्र रगत जे कुर्सार आमच्या पासत वारयले त्या उमोलीक रगतान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तूं राखताय. ह्या तुज्या मोगा पासत आनी सगळ्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां तुवें वाटायल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. हे मागणे आमी करता जेजू तुज्या पुताच्या नांवी आमेन. Amen. 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 Praise Jesus. आर्गां जेजू. Beautiful. Beautiful. ओके, कोणागे कितें आहा सांगपा? टेस्टिमनी कितें पूण आसतली. Praise Jesus. म्हजो भाव ह्युबर्ट आयज पयलीच पाटी येयला पूण ताका आयज एक गोळ्याकी दिवकूच जाय. तो रेडी हा ऑलरेडी कॅमेराचेर देखून तो आयज हांगा हा. चल रे ब्रदर ह्युबर्ट. Praise God. Can I speak in English? I am not very. No. But I'll still start. कोंकणी. आमी तुका आदार करतले हांव. आमची बरें. कोंकणीश करपा जाता. पयले सुवातेर म्हजें नांव ह्युबर्ट हेरेडिया. हांव चोडणीचो गोंया आनी भाव बाबा विन्संट आनी हांव स्कॉलान 10 वर्सां आहले आनी ताजे उपरांत आमी आतां जाले एक वर्स जालें मेळ्ळ्यार ताजे इंग्लीश अजून इंग्लीश झूम मिटिंगान आय प्ले अ बिग पार्ट. I do worship and I
pray opening prayers. Praise God. And, Praise God. And he has kept a name for me. Kidhar hai now? Now. Father Abraham. Father Abraham. So I'm a father of all of you. ही माहिती So- मरे तू Mighty, yes. I'm a mighty warrior of Jesus. So हांव एक टेस्टिमनी बारीक दिवंक सोदतां म्हणजे धुवेची नियाला शी जस्ट कोण ते आतांच गेला दुबय 10 तारखेर आनी हांवें ताका हें केल्लें प्रे केल्लें आनी प्रोफेसर केल्लें तूं तो 10 दिसांनी 15 दिसांनी जॉब मेळटलो म्हणून. सो एका जॉबाक गेले इंटरव्यू आनी ताका तें जावंक ना. सो ह्या जॉबाक आतां दीस जॉब इज शी लायक द जॉब. It's like a dream job for her, Insta shop one. She went for an interview. पहिले इंटरव्यू केले ते about 3 दीस पहिले. ताका आतां दुसरे इंटरव्यू आयज धाडले, आयज आपयल्ले. सो आयज तांची झूम मिटींग जाली आनी तो इंटरव्यू बरो जालो. आनी ताजे आदीं हांवें बाबा विन्संटाक फोन करून आमी उलयतात डेली वी ऑन द वॉट्सएप चॅट. सो ताणें म्हाका एक स्क्रिप्चर दिल्लो Philippians 4:19. It says God will meet all your needs according to the riches of his glory in Jesus Christ. आता मी कोंकणी सोदतालो तेन्ना जर विन्संटान हें केलें म्हाका कोंकणी वाचूंक सोदतालो आनी आयज इंटरव्यू जालो झूम आनी ताणें ताका सांगलें आनी 2 दीस आनी फाल्यां नाल्यार आयज फोन करता म्हणून. सो आयज ताका मेसेज मेळ्ळी सांजेच की तूं सेलेक्ट जाला आनी तुका 5 दीस हें आहा ट्रेनींग आहा म्हणून आनी ते ट्रेनिंगान तूं हें पास जावशी आनी तुका ऑफर लेटर मेळटली. सो जेजू कारखान्याचें जावन आमकां काम ऑलरेडी मेळ्ळें म्हूण आनी हांवें पयलेंच त्या कारखान्याची जेजू कारखान्याची जॉब मेळ्ळो म्हूण थँक्यू म्हूण थँक्यू फॉर द जॉब म्हूण. आनी दॅट very surprising, it's a miracle. That girl who was taking her interview was a girl. So praise God. God has done all the glory. And before that, my wife went to Dubai. That testimony I'll give little later, but that's a big testimony. It will take you 1 hour of that. And my testimony also I'll give little later. Praise Jesus. Praise God. Thank you for allowing me to speak on your Praise platform. God. अर्घा तुका जेजू. आता देवाचेर आमगेलो दोडो आहा जाल्यार आमकां भिरांत कसली ना न्ही. Amen. Amen. And like you said, God supplies all our needs. देव आमगे सगल्यो गरजो शार्ती पावयता. आमी विश्वासान ताजेर फोकस केलो जाल्यार. Right. Amen. Praise I have Jesus. just gone through a bypass operation also in August. Praise God. On my operation bed, on my bed, ICU bed, I was praying with Brother Vincent. He prayed for me. Praise Even now, just 2 days back, I was getting some palpitations, some back pain. So he prayed and he just prayed powerful prayer, and everything was good. Sometimes Wow. we have to get faith. We have to Praise have God. guide. Brother, tu warrior mare. Let I'm not warrior your of God. hearts be troubled. Amen. Yes. Praise God. Praise God. Praise Jesus. आणि कोणाको आहा कितें सांगपा? म्हाका कितें सांगपा जाय हा? एक हिंगा आमची बारबोर हिंगा कोण तांकां क्लास शिकयता, बायबल क्लास घेता थर्सडे. सो ताका कित्याक आमी मिसा वचून आयलीं कांय पुतून हाडनाय न्ही. ते भितर आमगे तो बुराक आहा तो तसो उरता, एम्प्टी उरता भितर. सो हांव ते भुरग्यांक शिकयता ही आवय आयकून ती ते उतरांक गेली. सो तिका ते उतराची रूच लागली. ओके, सो
ती शिकपा लागली तें उतर भुरग्यां आयकून. सो आनी म्हाका कांय खबर ना, दिस वुमन ती शी वॉज बॅटलिंग कॅन्सर आनी तिने तें कोणाक आनी आमी द चिल्ड्रन वर प्रोग्रेसींग, ती मुखार शिकूं लागलीं, उतर शिकोयत तें भुरगीं भुरग्यांक कितें सांगलें जाल्यार ती रोखडी मनां दवरताय. सो ती उतर शिकपा लागली. सो आमकां कनेक्ट जाली आनी आमी उलयत तेदोणो देवा उतर उलोवपा लागली, कळ्ळें. एंड नाव ऑल ऑफ अ सडन शी गॉट इन द वर्ड. पूण हांव कितें सांगपा सोदतां, मनीस देव मनशां तुगे लायफान धाडटा, कळ्ळें. आनी ते उतरा वरवीं देव मनशांक कनेक्ट कोत्ता. आयज कितें जालें, ती बॅटल कोन टुडे शी पास्ड अवे, आयज मेली. पूण काल न्ही 2 दीस फुडें हांव तिका मेळ्ळें तेदोणो, आय कूड सी तिगे तोंडाची इतलो जॉय दिश्टी पडलो. शी वॉज स्मायलिंग and I said, are you okay? And she said, yeah, I'm fine. I know God is there. I said, you must open your mouth and speak God's word, whatever you speak, because she was very tired, she was breathless. And even if you can't speak anything, you just say, Jesus, I love you, Jesus, Jesus, Jesus. And she smilingly told me, yeah, I'm fine, don't worry. This is 2 days ago. And today her husband called me and said she's no more. But then I was sad, because these children are just too small and they are girls, right? They wanted the mother. And I said, Lord, what is this now? And the husband, I said, are you okay? And he said, yeah, I'm fine. But now I was trying to get in touch with him. He didn't answer. So I was trying to message brother, and I'm thinking, you think the thief comes to steal, kill, and destroy. Yes, of course he does. But what about the rest? What about the life in abundance? And so that made me a bit sad today. And I thought the joy I got from her is whenever she was talking, she was the faith words were coming out of her mouth, even though she was suffering. She was not speaking her problems. She was not speaking her suffering. She was speaking God. She was speaking the word of God. And one nice thing she did, because the parents here in Australia, children are in one room, and whatever I'm teaching, only the children listen. So nothing is discussed because they don't have time for prayer. So this girl, she told me, she came with an idea. Okay, because sometimes I have to just cancel the class, because when my grandson comes, that's his time. So, and she saw that I was canceling the class, and she said, you know what, we can help you out. One day, let us parents take the class. And that was such a beautiful idea, but she didn't do it. She was too breathless. But her sister taught. Her sister came on the panel and she taught the word of God. So that means before this thing happened, she introduced something. She got the parents to get into the word. And it was so beautiful. And I'm thinking, Lord, you bring people into our life, right? She wasn't my friend. I didn't know her. But I told her, you came to teach me something. You are my teacher. You are a role model. What would I do if I was suffering? I don't know. But you're suffering, and I still see a smile on your face. I still see Jesus on your face. And I see the face of Jesus in you, And she's saying, do you think so? And I said, yeah, you still have a smile amongst all the suffering that you're going through. And so that's what I wanted to share, and that is faith. From wherever we start, Jesus never lets go of that hand of us. He's always there holding us. Praise Jesus. Praise God. Praise Jesus. Jesu Karga. Jesu Karga. Yes. Thank you, Jesus. आम्ही खूप पाटी चिंता की कोण तरी मरत जाल्यार आमकां दुख लागता, होय की ना? Yes, brother. Yes. आता आमची भयण सिस्टर मारिया म्हणटाली की जी भयण आता ल्हान भुरगीं आसा ती भायर पडली, आता ताची भुरगीं ल्हान आसा, घोव आतां एकटो आसतलो, आनी आमी जेन्ना ही खबर आयकता आमकांय दूख लागता. देवान ताका वही केलें, पूण देवान तिका वेली काय? No, that's what I was, I had so many questions, brother. I had so many questions because, see, I haven't seen the children yet, but we are very close to each other.
right? So when this happened, in Burgi, so Burgi neno ahli, Burgi zano my duent mun, Burgi zano my hospital asanet mun, pun my cancer zala, ti Burgi bitahlo lini, so ti Burgia hobor na my cancer zala, right? So because they are little, the parents didn't disclose. Now, and I don't know now, the mother has died. So I haven't met the children. So I'm saying, Lord, how am I going to face these children? It really made me feel sad because these are babies, right? They look at me and they might cry. How am I going to face them? You know, because, and I want to see them because I'm grieving as well. How am I going to face these children? What am I going to say? They are going to ask me, what did God do to this mom? You know, we don't have a mom anymore. You know, and that's what they needed, their mom. So yeah, I was saying, Lord, what is this now? What you put us in this situation? What am I going to say to them? How am I going to say to them? You know? आणि बाय मदी हांव तुका कितें म्हणून सोदतलो की कितले पाटी आमी जेन्ना असल्यो वस्तू करता कोण एकदम भुरगी मोडटा आमकां अहें दिसता की देवान ताका अहें कित्याक केलें आमी मागणी करतले आमी देवाच्या उतरान रिगून आसल्या पूण ही बायल कित्याक मेली कित्याक अहें कित्याक घडलें देवान अशें कित्याक केलें हांव तुमकां सगळ्यांक एक प्रश्न विचारूंक सोदतां देव आमचो इतलो वायट की ताणें ही बायलेक व्हेलो No, brother, no. सो व्हॉट इज द आन्सर जबाब कितें आमकां तरी कसलो जबाब आसूंक जाय न्ही पळय आमी जाणो की देव कोणाक मारिना ही इज अ गॉड ऑफ लायफ मरण केन्नाच देवा कडसून येना आयकतात तुमी सगळीं Yes, brother. आमकां जाय जाल्यार संवसारान रावंक जाय जाल्यार आमचें रावंक जाता पूण देवच आहा जो आमकां मारून तोडून मोडूंक येता आनी जेन्ना असल्यो वस्तू घडटात की कोण ल्हान मोडटा कोण भुरगीं मोडटा भुरगीं ल्हान आसा आमकां आतां कसलो जबाब दिवंक जाता ह्या वेळार असले जे प्रश्न येतात आमी जी देवाचें उतर शिकयता आमी देवाच्या उतरान आसा हो प्रश्न हांवें विचारलेलो देवाक एक फावटी हांवें हो प्रश्न विचारलेलो हांवें म्हणलें सायबा हांव ह्या म्हज्या भाव भयणीक सदां मागणी करता हांव आतां म्हजो भावार्थ यूज करता कित्याक गाय ही बायल मेली कित्याक हो पाय मेलो कित्याक हो भुरगो इतलो ल्हान मेलो आनी हांव देवाक प्रश्न विचारता आनी देव म्हाका सांगता पळय तुका कसल्या मनशाक ह्या संवसारान 200-300 वर्सां रावंक जाय जाल्यार तांच्यान रावंक जाता हांव केन्नाच कोणाक व्हरना आयकतात तुमी भाव भयणीनो Yes. जेन्ना आमी आमचें पवित्र पुस्तक वाचता पोन्न्या कोराराचेर थंयसर तेन्ना लोक कितलीं वर्सां पासून रावतालो कितलीं वर्सां आदाम ईव 900-800 हजार तुम्ही वाचात उत्पत्तीची चीट उत्पत्ती म्हणजे जेनेसिस राईट Utpatti, yeah. उत्पत्ती उत्पत्तीची चीट आमी वाचत जाल्यार थंयसर आमी वाचता की आदाम ईव ताजे उपरांत एमोस हे जे सगळे आमी नोवा ही खूब वर्सां जियेतालीं पूण जेन्ना पातोक वाडत वेतालें संवसाराचेर आतां लोक कितलीं वर्सां जियेतालो 70-80 मोजेसा भशेन 120 आनी जेन्ना असल्यो वस्तू घडटात की कोण भुरगो मोडटा आमी देवाक शिंता पूण देव कोणाक मारून उडयता केन्नाच ना ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलेलो आमकां जीव दिवपाक आयकतात भाव भयणीनो Yes. तो चूक खिंचोर आहा चूक खिंचोर आहा आनी भाव भयणीनो ही हो जबाब कोणूच दिवपाक तयार ना आमी कितें समजता देवान दिलें जॉबाची चीट देवान दिलें देवान व्हेलें देव दिता देव व्हरना गॉड इज अ गिवर गॉड इज नॉट अ टेकर Praise God. आणि जेन्ना आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळटा स्वताची उतराची सजमणी मेळटा उतरा प्रमाणे तेन्ना कोण जाणा मोडटा कोणाक दुयेंस येता कसली पिडा येता कसलेंच वायट जाता देव केन्नाच धाडिना कित्याक देवान सगळे जे आमचे शिराप घालूंक जाय आसले सगळे कोश दोग धाडूंक जाय आसले
ताणे आपल्या पुताचेर धाडले आनी जेजू कुर्सार आमचे पासत मेलो. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना कोण त्रासान पडटा, ऐकात बरे भाशेन, कित्याक आयज आमकां ह्या आमच्या भयणी मारियाच्या गोंयकी वयर आमकां एक जबाब मेळटा, कित्याक हांवें हाचेर नियाळ केल्लो. देखून हांव तुमकां सांगता, भाव भयणीनो, आमी केन्नाच देवाच्या उतरान ना. ओके, सांगसा आमी ना, आमी देवाचे उतर केन्नाच आयकना. आमी धर्म करता, आमी मिसाक जाता सोदता, नोवेना करता, आमी तेर्स करता, सगळें करता. आमी इग्रोज मातयेन रावता, पाद्री बरोबर रावता. तुका दिसता की आमी खरेंच एकदम भाग्यवान मनशां म्हणून? केन्नाच ना, केन्नाच ना. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, ते देवाचे उतर फकत आयकना पूण ते पाळटा, कसले कोश्ट घेवं आमच्या जिवितान, आमकां तो भावार्थ आसतलो की आमी सदांच सुरैतीवन जातले म्हणून. आता ह्या भयणीची आमी 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 ह्या भयणीची विशय जे सांगला ताजे वयर आमी उलोवया. आमच्या भयणीन सांगलें की तिका कॅन्सर आसलो. सगळी मागणी करताली, ती एकदम खुशाल बरी आसलेली. वय तिने उतर घेतलें, तिका उतराची सजमणी मेळवली. पूण ती आतां फकत उतरान इतली मोगान पडली की तिका आतां जेजू जायल्लो, तिका आतां हांगा रावपाक तिका नाका आसलें. तिका आतां इतलो देवाचो मोग मेळलो आमच्या भयणी मारिया वरवीं. ती म्हणून लागली, आतां ह्या संवसारान रावून आनी इतले त्रास घेवन म्हाका जेजू कशी वसत जाल्यार किचें बरें, जेजू कडेन वसों ओ ह्या संवसारान रावूं. हांव तुमकां विचारता, देवान तिका व्हरोंक ना. देव आमकां एकदम रिस्पेक्ट करता. जेन्ना कोणाक वसोंक जाय, देव म्हणटा ये नो प्रॉब्लम, पूण तुका रावंक जाय जाल्यार तुज्यान देवाच्या उतरा वरवीं झूज करूंक जाता त्या दुस्मानाचेर, आनी तुज्यान ते दुयेंस, ती पिडा पयस करूंक जाता, आनी तुज्यान खूब वर्सां जिवंक जाता. पूण तूं ह्या संवसारान जिवंक सोदताय जाल्यार कित्याक? तुज्या कोदेलीचेर बसपाक, तुज्या हाचेर बसपाक, तुज्या हाच्या कितें म्हणटा ऑन युअर थ्रोन, यू वॉन्ट टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ युअर लायफ टू वेस्ट युअर टायम और टू जस्ट फॉर प्लेजर, केन्नाच जावचें ना. पूण तूं ह्या संवसारान जिवंक सोदताय, ताज्या राजाचें काम करपाक, देव तुका केन्नाच तुका कसलो कितलें जावं. देखून सांग पावलो कितें म्हणटा आमकां, हांव ह्या संवसारान आहा जाल्यार हांव रावतलो आनी ह्या दुस्मानाच्या राजान झूज करतलो, नाश करून उडयतलो. पूण म्हाका आयज वसोंक जाय जाल्यार हांव तयार आहा. हांगा राव और थी राव, I'm a winner. Whether I'm here or whether I'm there, I'm a winner. If I'm going to be here, हांव ह्या संवसारान हांव झुजतलो आनी जितल्या लोकांक ही बरी खबर दिवपाची आज जेजूच्या राजाची हांव दितलो. पूण आयज म्हाका व्हरोंक जाय जाल्यार, आयज तयार आहा जाल्यार म्हाका व्हरपाक, हांव जाणो की म्हज्या जेजू बरोबर हांव सासणाच्या सासणाक आसतलो. आमच्यान म्हणूंक जाता भाव भयणीनो अशें? आमी ह्या संवसारान कोण आमकां कितें कोवीड जालें, आमकां कितें कॅन्सर आयकलो ओ कितें प्रॉब्लेम आयलो, आरे बाबा मागणें कर, बाबा बाबा येवं, आमी कसले चिंता. पूण आमी चिंता की इतलीं वर्सां आमी ह्या संवसारान रावता, कित्याक रावतले आमी ह्या संवसारान? आमचेच पळोवपाक ओ खरेंच आमी जेजूचें राज फुडें व्हरपाक? आनी आयज भाव भयणीनो, हे भयणीन आमच्या सिस्टर मारियानी आमकां जे गोवायकी दिल्या ती भायर पडली माय, पूण आमच्यान ही गोवायकी घेवंक जाता आनी आमच्यान म्हणूंक जाता आमी ह्या संवसारान सासणाच्या सासणान रावपाक येवंक ना. ज्या दिसा आमी देवाचें काम काबार करतले, जे आमकां फॉर्मायलान जेजून ताच्या उतरा वरवीं आनी जे आमकां ज्या कारणां लागून आमकां ह्या संवसारान धाडल्या, ज्या दिसा आमी काबार करतले, आमी म्हणटले सायबा म्हाका ह्या संवसारान एक दीस रावंक नाका, हांव येता तुजे कडेन. त्याच दिसा आमी वेतले. पूण जेन्ना आमी सजमता, बाबा आयलो, दुयेंस आयलें, कोवीड आयलें, म्हाका रावंक जाय, हांव झुजतां, फकत कित्या पासत? त्या पासत देंवचार येता आनी आमकां काबार करून उडयता. बिकॉज हीज जॉब इज टू किल, स्टील एंड डिस्ट्रॉय. गॉड इज नॉट अ टेकर, ही इज ओनली अ गिवर. आयज आमकां एक प्रश्न विचारया, एकल्याक आमकां प्रश्न विचारया. हे नवे वर्स कमेस जाला, आमी ह्या संवसारान कित्याक आहा? उठ्ठा आमी कामाक वेता, रांदता, दनपारचें, रातचें, सकाळींचें, तेज्या उपरांत आमी कितें करता? खरेंच ही बरी खबर आमीच आयकता, ही बरी खबर दुसऱ्यांक सांगता,
खरें जेजूचे राज कित्याक भाव भयणीनो जेन्ना जेजूचे राज ताचे उतर सगळ्यांक पावता ती आतां सासणाच्या सासणांक जेजू बरोबर जियेतली जी कोण ह्या संवसारान बरे भाशेन जियेतात पूण तांकां जेजू ना तांचें कितें जातलें ह्या संवसारा उपरांत केन्ना जेजू कडेन पावची ना आनी देखून आमी एक एकल्यान आमी ह्या नव्या वर्साक हाचेर प्रश्न ह्या प्रश्नाचेर आमी विचार करुया आनी विचारुया सायबा तुवें म्हाका ह्या संवसारान एका कारणा लागून धाडलां देखून हांव एक एक दीस एक एक वर एक एक मिनट जो म्हज्या जिवितांतलो वेता जे हांव लागीं पावता तुज्या कडेन हो म्हाका वेळ दिलाय तुवें हो वेळ हांव बरे भाशेन यूज करतलो आनी हांव ही बरी खबर सगळ्यांक मुझेच पळोवपाक न्ही अरे म्हाका दुयेंस जालें अरे हांव उठतलो न्हिदतलो म्हाका कोण म्हजो कुयदाद घेतलो हय हांव मुझेच मातसो चिंतीत जाल्यार हांव केन्नाच देवाचें कारण जें आसा ह्या संवसारान म्हाका हांव केन्नाच काबार करचो ना देखून भाव भयणीनो गरज आमकां ह्या उतराची आमकां सजमणी मेळोवपाक आमचो मोग जेजूशी आमचो संबंद जेजूशी घट जावपाक दिसान दीस आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया कोण आयलो कोण मेलो आमकां कांय करूंक जायना आमच्यान चड पूण जेन्ना ही बायल जी माय भायर पडली तिने जेजूचें उतर आयकलें आमी जाणो की तिजे पासत आमी देवाक आर्गां आनी वाखाण कित्याक तिणें देवाचें उतर आयकलें ती सासणाच्या सासणांक जेजू पासत आसतली पूण ताच्या भुरग्यांक वय दूख भोगतली कित्याक तांची माय ना पूण जेन्ना ती भुरगीं देवाच्या उतरान रिगून रावतात तांकां देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा देखून आमच्या भयणी मारियाक दूख भोगता कोही ती आपल्या भुरग्यांक पळयतली पूण तिका आतां काम हा तें उतर तांच्या भुरग्यांक पासून दिवपाक ताच्या घरकाराक पासून दिवपाक आमकां सगळ्यांक ही जबाबदारी हा कित्याक जेन्ना आमकां जेजू हा आयज ना तर फाल्यां आमकां वसोंकूच जाय जेजू हा जाल्यार आमी जाणा आमचें सासणाचें जिवीत जेजू बरोबर आसतलें आमेन Praise Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Amen. कोण अजूनही हा आनी कोण हा गोवायकी दिवपाक आमच्या आमी दोन सुमान काय शिकवण नासली आमची हांवें तरी एक सुमान दिवंक ना तुमकां कित्याक हांव दुसऱ्या जाग्यार आसलो पूण तेजे उपरांत आमच्या भावा जुवान बरी शिकवण दिली आनी आतां दोन सुमान जाल्या उपरांत आमी परतून मेवता पूण ह्या दोन सुमानान कितें तरी घडलां आमच्या जिवितान भाव भयणीनो कितें तरी घडलां कोणाक देवाक महिमा आनी वाखाणणी दिवंक जाय कसली गोवायकी दिवंक जाय Yes, brother. प्रेज गॉड म्हणजे Praise भयणी God. दिसता सांग Okay. Brother, म्हाका एक सिस्टर सेनोरान एक नंबर धाडलेलो एका भुरग्याचो 4 वर्साचे भुरगें तें सिस्टर सेनोरान ताका टाइम मेळना म्हणून म्हाजेशीन धाडलो सो तूं मातशें ताका मिनिस्ट्रींग कर कित्याक तें भियेता आनी रडटा सो ताचे मम्मीक हांवें फोन केलो ओन्ली 4 years सो ती म्हाका सांगोंक लागली तेची मम्मी की म्हाजें चेडूं इस्कॉलाक वसोंक रडटा ते वसोना आपूण वसोना म्हणून सांगता म्हणून सो हांवें तिका स्क्रिप्चर दिले लूक 4:18 तूं हें डेली म्हूण म्हणून सो ती म्हणटाली मागीर ती म्हाका म्हणूंक लागली की तूं उलय म्हाज्या चेडवाशीन आपूण फोन करता सो मॉर्निंग तिणेन म्हाका फोन केलो लायक 7 o'clock आनी सो तें कितलें बरें तें धाकटुलें भुरगें येयलें म्हजेशीन उलोवपाक सो हांवें ते चेडवाक हांवें उलयलें हाय बेबी हाव आर यू so nicely she is talking with me hi auntie so we'll pray baba I said she's telling yes so okay you confess what I am telling you to say so I said you just say re baba I have mind of Christ wisdom of God from so nicely she is saying and magir I am the body of Christ Satan has no power over me God has not given me the spirit of fear but of love sound mind self कितले बरे भाशेन म्हणटा ब्रदर ते इतले बेबी बाबा यू आर गोइंग नॉट टू स्कूल यू डोंट क्राय गॉड इज विथ यू गॉड्स फेवर येस आंटी सो सेकंड डे ब्रदर तेचे मामीन म्हाका फोन केलो माझे आता बेबी रडो ना कितले बरे भाशेन वयता म्हणून
And brother आता हांव ताका कितले एवरी लायक 2-4 दिसांनी फोन करता, कितले धांवन येता म्हजीशीन आनी काय बरें उलयता. आनी ती आयन बाबा यू आर सेयिंग दॅट इज येस आंटी आय एम सेयिंग दॅट, काय बरें म्हणून दाखयता ब्रदर ते म्हाका. Praise आय एम सो Jesus. हॅपी. God. Wow. Praise Yeah, so nice. She is so 4 years old. So Now nice. बहिणी स्कॉलास्टिका जाणय आम्ही जेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक ल्हानपणान देवाचे उतर शिकयता तांच्या मनात कांयच ना, Yeah. कांयच पातप ना, कांयच ना. ना. पूण तांच्या उतर कांयच तांच्या ना. तोंडांतल्यान जेन्ना ते देवाचे उतर सुट्टा, जाणय कितें Yeah. घडटा ते देवाचे उतर जावन असे जिवीत. इट्स गॉड्स वर्ड इज लाईफ, इट इज स्पिरिट. होय. हाट करून मिलाप जाता. देखून केन्नाय आमच्या ल्हान भुरग्यांक देवाचे उतर शिकयत जाल्यार ल्हान भुरग्यांनी आमचेर हात धरून मागणे करीत जाल्यार हाट करून मिलाप जाता. कित्याक आमच्या भुरग्यांच्या मनान तांच्या काळजान कांय दुबाव ना. आमी जेन्ना व्हड जाता आमच्या मनान इतलो माती गोबर भरला की आमी आतां चिंता जातलें गाय, जावचें ना गाय, जातलें गाय, जावचें. पूण ल्हान भुरग्यांक तांकां कसलोच दुबाव ना. देवाचे Yeah, उतर brother. शिकय, पट करून ती म्हणटली, पट करून ताचो जबाब ताका मेळटा. होय. तांच्या मनान And चड second, दुबाव. या कितले बरे भाशेन वयता ब्रदर ते भियेना रडोना. आतां तेजी मम्मी सांगता फोन करून आनी कितले बरें धांवन येता म्हजीशीन प्रे करपाक केन्नाय हांवें फोन केलो जाल्यार. सो नायस. तूं आतां त्या ल्हान भुरग्याची स्पिरिच्युअल मदर जाली आतां. फकत आंटी न्हू, Praise स्पिरिच्युअल Jesus. मदर. Hallelujah. Praise God. Praise Praise God. God. Praise God. Praise Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Beautiful, beautiful. God bless you, Sister Senora, Scholastica. कित्याक तुम्ही पळय तिने सांगले, तुवें काम केलें. आतां पळय आमी देवाची महिमा पयली. सगल्यांकूच बेसांव मेळटा. कित्याक आमच्यान आयकोंक जाता आमी म्हणना बरें तुजे पासत मागणें करतलें हांव. पूण मागणें केलें आनी केन्ना आमी विसरता. केन्ना आमी कोणाक म्हणली जाल्यार आरे बाबा म्हाका मागणेन दवर, बरे भाशेन मागणें कर. वय वय करता. आमी आपली गेली मागणें करूंक ना. जेन्ना आमकां कोण म्हणटा मागणें कर, अरे बाबा राव हांगा ये म्हूण सांग. जाणे देवाच्या उतराची 5 मिनटांनी सजमणी दी, तांचे बरोबर एग्रीमेंट मागणें कर. आतां पळय 2 दिसांनी तुका कॉल करतली आनी तुका सांगतली जाणे रे बाबा त्या दिसा मागणें केलें, काम जालें. आतां तुज्यान म्हणूंक जाता आतां आमी मागणें बरोबर केलें. तुज्यान आतां करूंक जाता देवाच्या उतरा वरवीं. वय 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 आतां फकत तुजें काम जालें वयच मेलो म्हणनाका. आतां प्रॉब्लेम जातकच तूं म्हजे कडेन येवतलो. आतां तूं देवाच्या उतरान राव. तूं आतां देवाचें उतर शीक. तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे चल. आतां तुज्यो मिलाग्री सदां जातली. होय की ना? होय होय. होय. Amen. येस ब्रदर. आनी म्हणून हेंच आमी सगल्यांक सांगूंक जाय. कोण येयलो आमचे कडेन म्हणून जाल्यार आरे बाबा म्हजे पासत मागणें कोण, तूं प्रिचर न्ही रे, तूं देवाचें उतर शिकयता मरे, तूं रितीराक वता मरे, मागणें कर. देव तुजें आयकता. देव म्हजें आयकता आनी तुजें आयकना. कसलो देव रे तो? तो तुजेंच म्हजेंच आयकता आनी तुजें आयकना. तूं मातसो ताजे कडेन मातसो मेळ. तुका मातसो कॉन्टॅक्ट दिता. कॉन्टॅक्ट बायबल देवाचें उतर दिता. तो तुका सगळें करतलो. ना 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 ते देवाचें उतर नाका रे बाबा म्हाका. तूं फकत मागणें कर, रिमोट कंट्रोलाचेर सगळें कर, सगळें जातलें. परतून त्रास जातकच तुजेच कडेन येता. देखून आमचे सगळे पाद्री रावतात आपले मागणी करपाक. ते आपले हात करतात रे. जावं बेसांव पडो. गेली ती बेसांव पडटा आनी परतून येना ती आतां पाद्री कडेन. होय की ना? तुम्ही सगळीं हांसतात. कित्याक आमी सजमन कोण पाद्रीन वा बिस्पान पाप साहेबान केलें जाल्यार मागणें देव आयकता. पूण आमी जेन्ना भावार्थान तें मागणें केलें, देव आमचे मागणें सदांच आयकता. आमकां कोणा कडेन वचपाची गरज, तुमी म्हजे कडेन वचपाची गरज ना. आमकां फकत उतराची सजमणी जाय. देव आमचो बापूय. ही इज आवर फादर. He will listen to his children who believe his word. Amen. Amen. Praise God. ब्रदर तितले न्हू तेणी न्हू ते भुरग्याची आवयन तेगेली आनी भयण आसा तेजे चेडूय बी अशें करून मातशें स्टबन एशें आसलें. सो तेजो रेफरन्स दिलो स्कॉलेस्टिका. सो आतां Wow. 2 स्कॉलेस्टिकाय होय. तेका देवा उतर दिता आनी हांवूय बी दिता. Praise हांवें God. स्कॉलेस्टिका God, कितें सांगता एक beautiful. टायम डिफरन्स आसता न्हू.
सो हांव तेका सांगता मातशें तूं चोय हांव जाणा 100% स्कॉलेस्टिका कितें सांगलें देवाचें काम झपाच करून कोत्ता. कोत्ता येस प्रेज जीसस Praise वय God. सारकें Beautiful, सेन्योरा beautiful, beautiful. These are the सो warriors. म्हाका हितून Praise ट्रस्ट God. आहा की ते हांव दिलें म्हाका टायम डिफरन्स आहा हांव दिलें ते थिंग कोत्तलें समज Yes. ती उबारनाय हांवें तेका सांगलां हांव हिंग टायम डिफरन्स आहा तेन्ना हांव तेंका कोत्तलें सो दोगांय मेळोन आमी देवा राज मुखार वताय. प्रेज गॉड Praise Thank God. you, Jesus. Beautiful, beautiful, वाव beautiful, एस्कोलास्टिका beautiful. Thank you, Praise sir. God. तूं सांगता न्हू मुझे एक टेस्टमनी दिवपा आसा. दी रे बाबा Sang, Actually, sister, sang. Praise God. टाइम आहा नाल्यार नेक्स्ट टाइम दिता. No, No. आयज टेस्टिमनीज करूया आमी. आयज नव्या वर्सान टेस्टिमनीज करूया. आमकां टेस्टिमनीज आयकोंक जाय. आमची शिकवण जातली जाता आख्खें वर्स आतांच कॉमेस जालां. शिकवण आसतली तुवें म्हणल्यार पुरो शिकवण. आयज आमकां गोवायकी दिवंक जाय. गोवायकी प्रेज दिवया. जीसस तुम जाणा यूके केसीस वाडत आसा इथे व्हायरस सो ते क्रिसमसा न्यूज दिसा पेपराचेर आयकता. ते आमी न्यूज पेपराचेर आयकता. खरें म्हणल्यार व्हायरस आमकां लागना ते. आमकां लागोना आतां तूं करेक्ट म्हाका न्यूज पेपराची खबर सांगताय जाल्यार ओके हांव आयकतां तुजी खबर. ना न्यूज पेपर ना मुझ खबर सांगता मुझ खबर सो हांगा क्रिसमसा एक पयले क्लासीन म्हजे 4 दीस भयणी पयले म्हाका खूब युकेचो लोक हांगा आहा ते म्हणटले तूं आमकां ती खबर सांगी नाका कित्याक तांकां मातशी भिरांत दितली तुजर ती जाण ना, कितें ना. चलता न्यूज पेपराचेर. सो कितें जालें 2 क्रिसमसा पयले म्हाका थंडी जाली बेश्टी थंडी नाक खावता तकली उसोडटा सो आनी तूं जाणा हिंग गव्हर्मेंट सांगता रोखडो टेस्ट कर घरा टेस्ट किट आसताय सो हांवें ती टेस्ट केली नेगेटीव मेळ्ळी मागीर म्हजी बरी जाली मुगे चेड्या जाली थंडी सो तेगे टेस्ट केली तेकाय नेगेटीव मेळ्ळी मागीर हांवें कितें म्हणलें म्हाका बुस्टर घेवपा जाय आसलो थिंग 3rd डोस दिताय न्हू बुस्टर जानेवारी 4th हांवें म्हणलें हांव बेश्टें PCR कोत्तलें आनी बाबा बारबो हांव गेलें आनी टेस्ट केलें चोवपाक गेल्यार बाबा नेगेटीव आनी हांव पॉझिटीव मेळ्ळें ओ डियर आनी म्हाका रिजल्ट येयलो 4 दिसांनी ऑनलायन धाडटाय न्हू ते तूं पॉझिटीव म्हूण हांव ती मॅसेज परत वाचता एक बरयलें तेणी म्हणून सो कितें हांव बिलीव जायना कितें हांव कंप्लिटली फीट एंड फायन आहा आनी ते दिसा हांव कामाचो येयला आनी बरेंय बीन आहलें चोय तेन्ना कामां वयतालें पूण मुजें कितें एकूच कितें जालें न्हू In the name of Jesus, I rebuke this headache from my body. My body is the body of Christ, and you have to obey the name of Jesus. कितें जालें न्हू रोखडें तेन्नाच तकली उसोडटा वांग दुखता रोखडें बरें जाता कित्याक हांव देवाचें आनी इतलें सांगता सैतान तुका मुजेर पावोना देवान म्हाका विकतें घेयला हांव जेजू गेली कूड Praise पवित्र आत्मा God. म्हजे भितर Praise रावता God. Praise God. हे हांव उलयतां सेल्फ टॉक कितें म्हाका जालें दुखता तकली दुखता पूण मुगे घोवा थंडी जाली तेणें 2 टॅबलेट घेयले 2 क्रोसीन तरी पूण तेगे दूख थोडी जायना मागीर तेका कन्सर्निंग वरी एंड फियर दिलो एक्चुअली हांव तेका सदां प्रे कोत्तालें कितें थंडी जाली ओ जोर कितें हांव प्रे कोत्तालें पूण म्हाका होली स्पिरिटान रिवील केलें तूं प्रे कोन्नाका हे पावटी तूं तेका कन्सर्निंग वरी एंड फियर दी सो हांवें तेका बूक दिलो आनी सांगलें 3 पावटी दिसा मोड हें तुगेलें मेडिसीन सकाळीं दनपरां आनी रातचें सो तो कन्सर्निंग वरी एंड फियर म्हणटालो आनी विदाउट माय प्रेयर देवा उतरान तोय बरो जालो पूण Praise आतां God. सैतान कितें सांगता म्हाका चोयलां तूं देवा उतरान आहा तुमी सगळीं नेगेटीव तुगे भुरगीं तुगे घोव पूण तूं पॉझिटीव कळना तूं पॉझिटीव देवा तुका व्हायरस लागला तूं देवा उतरां आहा सो तूं होली आसपाचें तुका कित्याक लागला हांव सैतानाको उलयलें व्हायरस म्हाका लागला तें तुगे कामूच पूण देवागे ग्रेस देवागे ग्लोरी मुजे भितर आहा सो हांव Praise फीट एंड God. फायन Praise आहा God. Praise God. Praise God. हालेलुया फीट एंड फायन आहा सारकें आनी तूं जाणा ब्रदर हांव मिनिस्टर कोत्तालें म्हळ्यार कितें जातालें टायम मेळनासलो भुरगीं बरीं नासलीं न्हू सो टायम मेळटा भाशेन मिनिस्टर कोत्तालें व्हिडिओ एडिटींग कोत्तालें सो मुगे सगळो टायम तितून आनी म्हाका कांयच सिम्पटम नासलें फकत एकूच सिम्पटम जालो आज 6 दिसां कडेन की हांव जेयता न्हू तेन्ना म्हाका मिन्स एशें कोन्न गोड्याकोय अशें दिसता जेवण जेयल उपरांत 2 वरांनी सो ते भाशेन म्हाका 2 दीस जावपा लागलें हांवें कितें केलें हांवें तें सोंसलें एक्चुअली देव म्हणटा तुमकां कितें दुयेंस जाता कितें सिम्पटम जाता तुमी सुचनाकाय तुमकां तें आपोवन दिवं ना दुयेंस सो तुमी सुचनाका हांवें तें सुचलें कित्याक म्हज्या तकलें येवन हांव रिब्यूक करपा जाय म्हणोन तें सो तिसऱ्या दिसा हांवें कितें केलें जेजू मिन्स रिब्यूक केलें आनी सांगलें एसिडिटी वो कितें मिस अलायनमेंट म्हज्या ऑर्गन्सान जाले तेका हांव कमांड कोत्ता जेजू उतरान तुमी सारके जावाय अलायन जावाय तुमी देवागे उतराचे अलायन जावाय
आनी हांव कंप्लिटली बरें जालें. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesu Karga. Jesu Karga. जेवणाचे बेसांव गायले म्हळ्यार इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट आय ब्लेस दीस फूड. जेजू तुवें सगळें जेवण बरें केलां, तुवें सगळें रचलां, तुवें सांगलां गूड म्हणून. सो जेन्ना तुवें काना गांवा वायन उदो आहलें वायन केलें आनी निमाणें जेवणां तुवें तुजें रगत केलें. सो हें जेवण हांव तुजें रगत म्हणजे येता आनी जेन्ना तुजें रगत तुजें कूड म्हजे भितर आहा, कोणा अधिकार ना म्हाका हे सिम्पटम्स दिवपाक. आनी प्रेज गॉड ब्रदर, कांयच नाही, कालसून हांव बरें, Praise Jesus. Jesu कांयच Karga. वॉमिटींग Jesu दिसना, Karga. कांयच ना. सो Jesu म्हजे मागणें सगल्या कडेन तुमकां व्हायरस जावपा ना देवा नांवान. पूण कितें अशें करून तुमच्या जिवितांत घडलें जाल्यार उदो घेयाय, प्रेयर कोराय तेजेर. जेजू तुज्या नांवान हांव बेसांव घालता आनी हें तुजें रगत हांव पियेता. म्हजे कुडीन आनी कांयच कोणाक पावर ना, कित्याक तुजें रगत म्हणल्यार सगलें जिवीत. सो हे प्रेयर करून आनी हांव भिरांत मुट्टी नासलें आं ब्रदर, पूण पयलें समज हांव उतरां नासलोलें जाल्यार हांव नोको कितें कोत्ता आहलें म्हणून. इसलें I'll भिरांत continue. जाता आहलें, हांव म्हगेलें जिवीत इबाडटा आहलें आनी घोवाकूय टेन्शन दिता आहलें. पूण आतां 2 वर्सां उतरां आहा म्हणल्यार तूं कितें आयक, व्हायरस आयक, कित्याचें आयक, तुका भिरांत दिसना. इतलें की देव म्हजे भितर आसा, इतलें हांव जाणा. प्रेज जीसस. Praise Praise Jesus. God. I'll Praise continue. God. Jesu Karga. Thank you, Jesus. Very powerful. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. बरें, हांव तुमकां म्हजी गोवायकी दिता. तुम्ही रेडी आहात आयकोपाक? होय होय ब्रदर. बरें, कितें घडलें कालच्या सुमारान म्हजी धूव युकेंतल्यान येयल्या आनी ती ह्या सोमार दीस परत वचपाची आहा. म्हणटच तिका कसलो दांताक कसलो प्रॉब्लेम आसलो. म्हणटच म्हजे मिसेजान त्या डेंटिस्टाक आपयली आनी तिका सांगलें की आमी येता म्हणून. म्हणटच 3 दिसा उपरांत तिणें अपॉयंटमेंट दिलो आनी ती वचपाची आहली. पूण त्या डेंटिस्टान त्या पयल्या दिसा फोन मारून म्हजे मिसेजाक सांगलें, बॉय तूं येनाका, म्हाका मातशें कोवीड जालां, हांव कोवीड पॉझिटिव्ह आहा. म्हणटच तूं येनाका मातशी म्हज्या घरा, कित्याक व्हायरस हांव तुका सांगत जाल्यार बरें. पण म्हजे मिसेजान कितें म्हणलें, हांव आतां देवाच्या उतरान आहा, तूं भिनाका, तूं कोवीड हा ओ ना, हांव येता तुज्या घरा कडेन तुजे पासत मागणें करता. Praise बरें आहा Jesus. म्हणलें, ओके. आनी म्हाका कांय सांगूंक ना. हांव म्हणलें ती आतां गेल्यान तिचो डेंटिस्टा कडेन चॅक करपाक कितें, आनी ती येयली, गेली थंयसर येयली, कांयच म्हाका कांय खबर ना. 3 दीस पयलीं म्हज्या मिसेजाक जोर जोर आनी कडकडे आनी कितें सांगपाचें, दाव दुखता, हें दुखता, तें दुखता. तुमी जाणात कोवीड जातकच कितें जाता सिम्पटम्स. सिम्पटम्स. Praise आनी हांव आनी ती एका बाजेर न्हिदता. बायल म्हजी ती. बिकॉज कोवीड-19 तूं कोणा बरी आसत जाल्यार तुका कितें मेळटलें, तुकाय COVID. मेळटलें, वय की ना? होय येवचें ना? होय ब्रदर. आमी पेपराचेर वाचोना की जेन्ना कोणाक कोवीड जाला आयसोलेट करचें पडटा. आतां आमी बरोबर आहा, ब्लेस कोत्ता, बेस दिता, आनी ती आनी कितें दिता म्हाका, मोग दिता आनी कोविडूय दिता, वय की ना? तुमी हांसतात, कोणाक चुचोरे दिसना, तुमी हांसतात सगळीं आतां. कोणाक चुचोरे दिसना, सगळीं हांसतात. पूण हांव तुमकां सांगता, 3 दीस पयलीं तिका कडकडे सुटले, जोर येयलो, आंग दुखता, ती हांगा घरा बाजेर न्हिदल्या. आनी सोदना म्हज्या इंग्लीश क्लासीक ती बायबल क्लास करता, पूण त्या दिसा तिका उठोंक जायना. तिका भुरग्या भाशेन जेवण दिवंक जाय, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय. आनी शेकी म्हजो क्लास आयलो 4 वरांचेर. आनी 4 वरांचेर जेन्ना म्हजो क्लास येयलो, हांव सगल्यांक सांगता, आज ती मातशी दुसऱ्या कामाचेर आहा. खी आहा ती, खिच्या कामाचेर आहा, ती बाजेर आहा. दुसरें काम कांय ना. पूण हांवें सगळे म्हज्या क्लासीक सांगलें ती वाचची ना म्हणून. कोण वाचतलो, कोण दुसरो वाचतलो. म्हणजे हांवें दुसरे भयणीक सांगलें तूं मातशी वाच. क्लास जाता म्हणसर म्हजे कॉमेस जाले, म्हाका कडकडे सुटले, जोर येयलो, म्हजी पडीक. आतां सगळे म्हजे सगळे गुंवता. तुमी जाणो आतां जेन्ना कोणाक बरोबर आहा तांकांय येता,
आता हांव कितें करतलो? हांव कितें करतलो? तुमी कितें सजमत हांव ह्या वेळार कितें करतलो? हांव येतलो बरें न्हिदतलो. कांगडून घेतलो न्हिदतलो म्हणून आतां आयले कितें करपाचें? आतां येयले. हांवें म्हणलें जे आमच्या भयणीन सिनोरान सांगलें आतां तिकून तिणें ती कवायती दिली म्हणून ग्रेटर इज ही दॅट इज इन मी देन COVID-19 which is in the world. जो म्हजे भितर हा तो व्हड जावन आसा व्हड हे COVID-19 जे म्हज्या कुडीक जाता ताचे वोन म्हजे जो भितर हा व्हड आसा. हांवें म्हज्या मनाची नोसोडणी केली. हांवें म्हणलें देंवचारा तुवें आतां म्हज्या बायलेक दिलें ती गेली तिचो डेंटिस्टा कडेन मागणें करपाक तुवें आतां म्हज्या फाटल्यान लागलाय तूं कितें सजमलाय तुका तूं जिखतलोय. ब्रदर तुका ह्या हांव वेळार आयकोपा येयली ब्रेक जालो तुजो वॉइस हांव आयकोना. ब्रेक जालो आयकोता आतां? हो. Praise ना. God. हय. So हांव सेल्फ टॉक आमची सिस्टर सिनियर तिना म्हणून सेल्फ टॉक करता. हांवें सेल्फ टॉक केला. हांवें म्हणलें देंवचारा तूं आतां म्हाका आयलाय त्रास करपाक येतूच्या नांवान तुका हांव शिराप घालतां ह्या व्हायरसाक शिराप घालतां हे जे त्रास जाता म्हज्या कुडीन हांव शिराप घालतां आनी हांवें आपलें जें काम करूंक जाय कोणाकूच सांगूना घरा कोणाकूच सांगूना म्हजे मिसीस नको म्हजी भुरगीं नको हांव सगळो नॉर्मल सारकें. पूण काल म्हजी बायल म्हणून लागली म्हाका टेस्ट करूंक जाय कित्याक आमची चली जी आसा ह्या सोमार वचपाची तिका पॉझिटिव्ह लागत जाल्यार सगळे त्रास जातले म्हणून हांव टेस्ट करता. जेन्ना तिणें सांगलें की टेस्ट करता म्हजी चली म्हणून लागली हांवूय टेस्ट करता. आयज दनपारां 2 वरांचेर 2 वरांचेर म्हणजे 2 वरां पयलीं म्हजी क्लास जावच्या पयलीं रिपोर्ट येयलो. म्हजी बायल पॉझिटिव्ह म्हजी धूव चेडूं नेगेटिव्ह. नेगेटिव्ह धूव नेगेटिव्ह ती पॉझिटिव्ह आनी आमी बरोबर हा 3 दीस 4 दीस बरोबर एवरीथिंग Praise God. फायन. Wow. आतां आयज काल सकाळीं जेन्ना उठलो कोणूच नको म्हाका कितले त्रास जाताले ते पूण काल उठलो मातशी दूख आसली बॉडीन पूण दनपार जाता म्हणसर दूख सगली गेली कांय जोर ना कांय ना नॉर्मल आयज एब्सोल्युटली नॉर्मल पूण ती पॉझिटिव्ह हा. आतां सगलो लोक म्हज्या घरान म्हणजे 2 चली हा चेडो हा ती आतां आपल्या रुमान सुसेगाद बसल्या ती पूत म्हजो हांगा हा तो म्हणटा नो प्रॉब्लेम म्हाका कांय जायना म्हणटा ताका मातसो भावाट घोट हा. पूण म्हजी चली जी UK वचपाची आहा ती दनपारां आयली म्हजे कडेन म्हणलें बाय आय विल नॉट सी यू टील आय गो म्हणूंक लागली आनी ती रुमान आपली लॉक करून म्हणला जेवण दिवंक जाय म्हाका रुमा भायर दी आतां भायर वचपाक तयार ना. मेल्ली आतां सारकी बरी जाली कित्याक पोर रातीक जेन्ना म्हाका त्रास जाताले हांवें फकत तिचेर Praise God. हात धरलो आनी हांवें त्या देंवचाराक आनी त्या पिडेक आनी ते COVID-19 म्हाका कोवीड सांगलें कितें तरी हा हांवें शिराप घातलें सारकें ताका सामको पुल्लो सिदोरूच ती काल उठली आनी ती म्हणून लागली हांव बरी हा कांय ना म्हाका कांय ना पूण दनपारां जेन्ना टेस्ट दिलो आयज रिजल्ट येयलो की पॉझिटिव्ह हा म्हणून. पूण हांव कितें म्हणटा तुमकां भाव भयणीनो हांव म्हज्या मनान की पॉझिटिव्ह हा तिका पॉझिटिव्ह हा आनी इतले त्रास जाता घेवन ते हांव बसलो ना जाल्यार काल म्हजी क्लास जातली आसली काय आयज म्हजी क्लास जातली आसली इंग्लीश क्लास आतां तुमचे कडेन येवपाक हांव आमच्या भयणी मारयाक सांगतलो अरे बाबा नाका बाबा मातशें हें दुखता तें दुखता जोर येयला मातशें म्हाका विकनस आहा. पूण आयज भाव भयणी तुमकां खरेंच सांगता आय एम परफेक्टली नॉर्मल कांयच ना म्हजे कडेन कित्याक जेन्ना आमच्या कुडीन कसले त्रास येता आनी आमी रावता अरे दोतोरान हें सांगलें ताणें हें सांगलें घेवन आमी थींच बसत जाल्यार आनी आमी फायट करिना आमी झुजना जाल्यार आमकां तें पिडा जी आसा ती येतली आमकां त्रासान उडयतली आनी जीं कोण झुजतात तींच जैतिवंत जातलीं. जी कोण झुजूंक तयार आहात सोयताना वयर देवाचें उतर घेवन तींच जैतिवंत जातलीं. ना तर आमी थंयसर उरतलीं पिल्लांक येतलीं वखदां घेतलीं आनी मागीर 7-8 दिसांनी परतून दोतोरा कडेन वयतलीं मागीर परतून टेस्ट करतलीं आनी दोतोर म्हणटलो आतां तूं नेगेटिव्ह हाय आतां तुज्यान भायर वचूंक जाता. आमकां दोतोराची रिपोर्ट जाय वा आमच्या देवाची रिपोर्ट जाय? देवाचो. आनी देवाचो रिपोर्ट जाय जाल्यार देवाचो रिपोर्ट
फाल्यां न्हय, एका वरान न्हय, जेन्ना हांव बावाड दवरता देवाच्या उतराचेर तेन्नाच की जाणो की म्हजो रिपोर्ट नेगेटिव्ह म्हूण, कित्याक देवाच्या उतरान हांव रिगून आसा म्हूण. देखून भाव भयणीनो, हांव तुमकां ही गोंयकी कित्याक सांगता, कित्याक आमी फकत झुजूंक जाय आमच्या मनाची नोसोडणी करपाक. देव आमचे सांगात आहा, देव आमचे भितर आहा, पूण ताका जाय आपली भुरगीं झुजून ह्या मनाची नोसोडणी करून हे आमचे मन ताच्या उतराचेर धरून. आनी जेन्ना आमचे मन, our mind is on the word of God, हो जो पावर आमचे भितर आहा, आमच्या आत्म्यान आहा, तो पावर आमचे भितर वेता, आमच्या मनांतल्यान थ्रू आवर मायंड आमच्या कुडीन वेता into our body, आनी आमकां पेकोणी फावो जाता, इन्स्टंट मिरेकल जाता. पूण आमी प्रॅक्टीस करिना जाल्यार आमी केन्नाच आमी झुजूंक तयार ना. कित्याक जाणा भाव भयणीनो, हांव तुमकां खरेंच सांगता, जेन्ना कितें त्रास जाता आमच्या कुडीन, आमकां इतले विकनस येता, वय विकनस येता, आमकां उलोवंक जायना, आमच्यान हालेलुया करूंक जायना, आमच्यान प्रेज द लॉर्ड करूंक जायना. पूण जेन्ना आमचें सगळें बरें जालां तेन्ना आमी सगळीं उठ्ठा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी सगळीं तयार, आनी कांतारो करपाक बी तयार आहा. पूण जेन्ना आमची बॅटरी डावन आहा तेन्ना आमी हालेलुया आनी प्रेज द लॉर्ड करपाक तयार आहा गाय? ना हांव विचारता तुमकां, ना प्रेज ब्रदर. द लॉर्ड आनी हालेलुया करपाक सोंपें जाता जेन्ना आमच्या जिवितांत सगळें बरे भाशेन चलता. जेन्ना वो येता आमच्या जिवितांत, आमी ताचे बरोबर झुजूंक जाय, प्रेज द लॉर्ड चड करूंक जाय त्या वेळार. कित्याक जेन्ना आमी तोंड उक्तें करता, प्रेज द लॉर्ड करता, हालेलुया, देवाक वाखाणणी आनी महिमा दिता, शिंगाच्या पयस जावचें पडटा आनी आमच्या देवाच्या उतरा वरवीं आमकां पेकोणी फावो जाता. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. आयकतात भाव Hallelujah. भयणीनो? And that is by faith. हांव कित्याक सांगता तुमकां, कित्याक जेन्ना त्रास येता, त्रास येतले, आमकां येना. देवाचें उतर परगट करता म्हणून आमकां काय प्रॉब्लेम येवचे ना, प्रॉब्लेम येतलेच. देवचा रावताच आमकां कितें मातशें चूक करपाक, कित्याक तो टार्गेट करता वयर पयलो, एक पाटी वयर टार्गेटाक केलो, सकयल सगळे पडटले. पूण जेन्ना आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर आहा, आमी मनशा कडेन केन्नाच पळोवचे ना, आमी फकत जेजू कडेन पळयतले, ताच्या उतरा कडेन पळयतले, आनी आमकां सदांच जैतिवंत जिवीत, हो विक्ट्री सदांच मेळटलो आमकां जेजूच्या नांवान. आमेन. Amen. Praise Amen. God. Praise God. God. Praise God. आणि जेन्ना आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरा वरवीं आमकां कितें फायदो जाता आनी आमी घोवायकी दिवपाक तयार ना, कित्याक आमकां लॉस दिसता. आनी लोक कितें म्हणटलो, अरे तूं देवाचें उतर आयकता आनी तुका त्रास जाल्यार तुका कांय तूं कितें रे, सुपरमॅन रे तूं? हांव सुपरमॅन म्हणना, तो ताचें उतर आहा म्हणून हांव सुपरमॅन. तो ताचें उतर नासलें जाल्यार हांव झिरो आसतलो आसलो, पूण ताचें उतर आहा म्हणून तो आमकां जैतिवंत जिवीत दिला म्हणून, ताणें खुर्सार आमचे सगळी आमकां पेकोणी दिल्या म्हणून, ताणें आमचे कश्ट सगळे कश्ट भोगल्या म्हणून, ताणें आमचे सगळे शिराप घेतला म्हणून आयज आमच्यान एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता जेजू वरवीं, जेजूच्या नांवान. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां कितें बरें जाता, आमकां गरज सोबे माजार सगळ्यांक सांगपाक देवान कितें आमच्या जिवितांत केलां. कित्याक जेन्ना आमी देवाक आनी जेजूक महिमा दिता, देव सगळींचो बाप जेजू ताच्या बापायच्या फुडें आमकां महिमा दिता. पळय म्हणटा, पळय म्हजो भाव, पळय म्हजी धूव, पळय म्हजो पूत कितें म्हाका महिमा दिता. आनी आमकां सगळीं बेसांव सगळीं उक्ती जातात आनी आमच्या जिवितांत आमकां यू बिकम होल. फकत तुका बेसांव फकत एका जाग्यार मेळना, सगळ्या जाग्यार मेळटा, तुज्या कामान, तुज्या फामिलीन, तुज्या काजाऱ्या जिवितांत. पूण गरज आमकां देवाक महिमा आनी वाखाणणी दिवंक, देवाक आमकां जे आमच्या जिवितांत घडलां ताका गोहायकी दिवंक सोबे माजार सगळ्या मदर. आयज आमकां भाव भयणीनो, ह्या 2-3 सुमारांनी कितलें घडलां आमच्या जिवितांत. एक नातालांचे दीस आसले, कितलीं जाणां आमी देवाचें बरें पळयलां, ल्हान ल्हान वस्तू, पूण आमी समजता की आमकां लॉटरी लागोंक जाय, आमकां बोटीचेर काम मेळोंक जाय, आमकां एक भांगाराचो बॉल मेळोंक जाय, तेन्नाच की आमी गोवायकी दितले. पूण ल्हान ल्हान वस्तूंनी जेन्ना आमी गोवायकी दिता, व्हड व्हड गोवायकी आमकां दिवपाक आमी तयार जातले. कित्याक when we are faithful in small matters, God will entrust us the big matters. आमी सदांच विश्वासी रावंक जाय आमच्या देवाक,
ताच्या उतरा वरवीं गोवायकी दिवपाक कोण तरी हा Praise गोवायकी God. दिवपाक कोण तरी ब्रदर हा हांवें आनी तुवें सोयताना माडयलो आतां गोवायकी दिन. प्रेज गॉड म्हाकाय येवंक Praise जाय God. गोवायकी. Oi, Jacinta, go ahead. प्रेज गॉड होय, प्रेज गॉड सिस्टर अं, जसिंता praise God. हांव 2 तारखेर रातचे एकटेंच आसलें घरांत आनी म्हाका ते खूब थंडी जाल्ली, कॉफ येताली आनी खूब त्रास जातलो, शिंको येताल्यो आनी म्हाजी मेडिसिन्स बी चालू आसलेली. तर अचानक राती हांव 1 वराचेर न्हिदल्या उपरांत म्हाका देडाक सुमार खूब त्रास जालो. अशे रिब्स आसात ते खूब दुखोंक लागले आनी भितर कशें तरी जावंक लागले आनी ब्रेथलेसनेस अशें फील जावंक लागले आनी हांव सदांच जमनीर न्हिदता. म्हणजे म्हाका डॉक्टरान पयलो सावन हार्ट बेड सांगलेलें आसा, तर हांव खालाच न्हिदता, फाटीचो त्रास आसा म्हणून. तर हांव ह्या सायडीन टर्न जाल्यार म्हाका तेशेंच जाता, ब्रेथलेसनेस फील जाता. ह्या सायडीन टर्न जाल्यारय तेंच जाता. मागीर हांव खूब भियेलें घरांत कोण ना म्हणून, पूण हांवें मागीर प्रेयर स्टार्ट केलें. माय बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, सेटन सिकनेस हॅज नो पावर ओवर मी. Praise Jesus. आय एम healed by the wounds and stripes of Jesus. हे सगळे हांव कन्फेशन्स म्हणोंक लागले, रिपीट करूंक लागले परतून. आय एम वॅक्सिनेटेड बाय द ब्लड ऑफ क्रायस्ट. म्हाका मनान येवंक लागलें की म्हाका COVID-19 जालो का ओमिक्रॉन जालो, कितें जालें अशी भिरांत येवंक लागली. मागीर तेच्या उपरांत हांव वचोन बेडाचेर न्हिदलें. म्हाका जायना, सकयल केशें न्हिदोंक जायना. पूण आतां फोन कोणाक करूं? चेडूं आसा 5 मिनिट्स अवे फ्रॉम माय हावस, तेजें घर आसा, पूण रातचो इतलो लेट जाला तर तांकां कशें हांव पळोवं? तेंचे भुरगें आसा ल्हान आनी चेडो आसा तो तेच्या बायलेच्या थिंगा गेल्लो. तर तेकाय आपयल्यार तो हिंगा रावते, ब्रदराक खबर आसतली हडपसर, सो थिंगासान कासारवाडी येवंक खूब टायम लागता. तर हांवें म्हणलें हो बेश्टो घाईन तो येतलो आनी तूं एकूय कॉल केल्यार ती घाबरतली, भुरग्याक घेवन रात्रीची God. काय. हांव सगळें जेजूक भेटयलें आनी द सेटन सिकनेस हॅज नो पावर ओवर मी, हे सगळें हांव म्हणोंक लागलें परतून. आनी थोड्या वेळान ते सगळें कमी जालें, म्हाजें उणें जालें. आनी तेच्या उपरांत म्हाका खूब खडखडो येवंक लागलो, पोटांसान एकदम खडखडो येवंक लागलो. आतां कशें करूं? वचोन उदक, गरम उदक पिवं, च्या करून पिवं, कितें करूं कांयच सजमना. परतून हांव तेच रिपीट करूंक लागलें कन्फेशन्स आनी मागीर थोड्या वेळान म्हाजें बरें जालें सगळें. देवाक आर्गा. Praise Jesus. तर मुझे भयणी जसिंता म्हाका एक सांग, तुवें केन्ना देवाचें हां, उतर आयकोंक नासलें जाल्यार केन्ना देवाचें उतर तूं तेज कोत्तेली आसली, चेड्याक तेच आपयतली कोत्तलें आसली, आसलें. तुज्या दुयेक आपयतली आसली आनी तांकां हाडापसारतान तुजे कडेन येवपाक आनी ती येयली जाल्यार तुजे जे त्रास आसात ते भायर ना, जे त्रास भितर आहात ती येवन तुका कसलो फायदो जातलो आसलो? तेंकाय उलट त्रास जातलो आसलो. Praise एक God. तर तांकां त्रास जातलो तीं आसलो, एक तर भियेतली तांकां आसली. वय एक तर तांकां त्रास जातालो थंयसर घरांतल्यान हाडापसारतान तुजे घरा कडेन येवपाक. दुसरें तांकां रिस्क आसलो, तुका कितें जालें जाल्यार तांकांय दुबाव पडटलो, अरे बाबा मामीक अशें जालां, आमकांय येतलें काय, तांकां हें पडटलें, हुस्को पडटलो. तिसरें म्हणल्यार ती तुज्या फुड्यानूय आसत जाल्यार आनी हो जो दुस्मान आसा तुजे भितर येयला जाल्यार तेन्ना भायल्यान तान लोकांक कितें करूंक जाता? तांच्यान बारें सोडूंक जाता, कितें करूंक जाता? कांय करूंक जायना. कांयच जायना. जेन्ना तुजे कडेन जेजू हा, ताजें उतर हा आनी म्हजे कडेन तोंड हा, हांवें फकत तें म्हजें तोंड उक्तें करूंक जाय आनी तें झुजोंक जाय. कितें म्हणटा ताका आर्म घेवन, गन एंड द बुलेट. देवाचें उतर जावन आसा बुलेट, म्हजें तोंड जावन आसा एक आर्म. ओपन द माउथ एंड स्टार्ट स्पीकिंग द वर्ड. जेन्ना हांव तें कोत्ता, त्या देंवचाराक वा त्या कोविडाक वा त्या थंडेक वा त्या कडकड्याक ताका आनी थंयसर रावंक जायना. ताका Praise भायर वेचें God. पडटा, सारकें भायर वेचें पडटा. आनी आमी आयज जी गोवायकी आयकता,
आमची भयणी सिनोरा सिस्टर स्कॉलरश्री काता जासिंता सगळ्यांनी जी आयज गोवायकी दिली हांवें सांगलां ती आमच्या आमकां कितें कळटा आमकां एकूच कळटा की जो कोण झुजूंक तयार आहा जो कोण देवाचें उतर घेवन देवाचें उतर आपल्या भितर धरून ते आपल्या तोंडांतल्यान भायर सोडून ते झुजूंक तयार आहा तांकांच की हें जैतिवंत जिवीत मेळटलें ना तर आमी कितें करतले आमी सगळं चिंतले कोण आमचे कडेन येतलो आमचेर मागणी करतलो कितें तरी मागणी करतल्यान पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरान बिगून रावता कितें जाता आतां आमचो संबंद जेजूशी घट जाता आमचो भावार्थ वाडटा आनी आतां आमी झुजपाक आमी तयार जाता आनी जेन्ना आमकां हें बरें जाता आमी बरी खबर दुसऱ्यांक दिता आमच्या गोवायकी वरवीं आनी ही गोवायकी जेन्ना आमी कोण आयकता म्हणटा त्या भावाक त्या भयणीक देवान अहें केलें उतर उलोवन तर हांवें कितें करूंक जाय तेच भाशेन हांवेंच करूंक जाय आनी जेन्ना हांव करता म्हाकाय तेच बरें फावो जाता होय की ना होय ब्रदर प्रेज गॉड प्रेज गॉड Praise आणि God. दुसरे म्हणल्यार आमचे जासिंता तो शिंगाचो आहा तो घेन दवरतालो ब्रदर आतां पळय जासिंतान जालें तोंड उगडलें आनी बॉम्ब सुटयलो होय आमची सिस्टर जासिंता जेन्ना आमच्या पद क्लासीक हा ती आता बेस्तारा दीस ती उलोवपाक म्हणटा हॅलो गुड इवनिंग गुड प्रेज Yes. द लॉर्ड तितलेच म्हणटा आवाज आयज तिणे गोवायकी दिली हे जावन आसा पवित्र आत्म्याचें काम होय की ना आमेन आमेन Praise God. Amen. सारकें प्रेज गॉड येस प्रेज गॉड थँक यू जीसस Thank you, जेन्ना Jesus. आमी सोबे माजार आमी लॉजोना कित्याक आमच्या देवाक आमी महिमा दिता जेन्ना आमी गोवायकी दिता भाव भयण आमी कितें केलां तें आमी सांगिना पूण देवान आमकां कितें केलां तेजे उतरां वरवीं ती देवाची ओडवीक सांगपाक आमी तयार जाता जेन्ना आमी देवाची ओडवीक सांगता गोवायकी दिता आमी आमच्या देवाक महिमा आनी वाखाणणी दिता आनी आमकां सगळ्या फायदो जाता पण हा आर्कान जेसू आयज आमगे आनी ब्रदर आहा ब्रदर आनी कोण आहा सुकोर अगो हा Yes. ब्रदर आयज कितें जालें ब्रदर सुकून येयला ओय he's there praise god ब्रदर काय ना रे आयजू Praise Jesus. प्रेज जीसस हा So, सांग तर. कितें praise Jesus the normal super praise Jesus रे बाबा कितें जालें तुका आयज आहे ना ते हा? ऐकवता ना, ऐकवता सगळ्यांचे. जेन्ना तुजो प्रेज द लॉर्ड येता प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस मातसो तुजो आवाज मातसो स्ट्रॉंग जाता आयज मातसो प्रेज द लॉर्ड तू मातशी बॅटरी डावन जाल्यार हांव सोदमता बॅटरी डावन जाल्यार नो प्रॉब्लेम बॅटरी चार्ज करुया आमी म्हजो भाव ह्युबर्ट पासून आहा तो तुजी वाट पळयता बॅटरी चार्ज चल सुकोर सांग आमकां आवाली माझे आता सदान गोवायकी सदान सदां देवान हा. मिलागली जितो दुल्ला तो व्हडली मिलाग प्रेज सदान प्रेज गॉड आयजूच न्हू माझी सदान एवरी डे प्रेज द लॉर्ड प्रेज आर्कान जेसूक जेजू कारगा बरें Praise the आनी Lord, brothers and sisters. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Praise the Lord. God. Praise God. Praise God. A blessed new year to everybody. Praise Blessed God. be to you. Blessed be Another Praise God. another live wire. Praise Yeah, God. Thank you, yeah. Jesus. Yes. So माझी टेस्टमनी हांवें चिंतूंक नासली टेस्टमनी दिवपाक ब्रदरान सांगलें जेन्ना आमी टेस्टमनी दिता आमी मन्स लायक आमी कितें केलां तें सांगनार पूण देवान कितें केलां तें आमी ताका महिमा दिता सो रोखडेंच होली स्पिरिटान म्हाज्या मनान घायलें सो दीस डेज आमचे इस्कॉलाचो टायम टेबल येयल्लो की ऑफलायन एग्जाम आसतली म्हणून आनी आमी मातशी भियेली आसली आनी लायक म्हाजे फ्रेंड आसले तेय कोन्न चड म्हाका हें करताले लायक वॉट आर वी गोईंग टू डू वी डिडंट स्टडी लायक कांय मिन्स अंडरस्टँड जायना आसलें ट्रुली टू बी ऑनेस्ट लायक कांय अंडरस्टँड जायना जेन्ना आमी ऑनलायन शिकता आनी मोकळें जालें जायच ना ऑनलायन आनी फर्स्ट ऑफ ऑल तें ऑनलायन शिकून म्हाका स्पेक्स लागले सो हांव ताका मिन्स म्हाकाय अंडरस्टँड जायना आसलें आनी सो तें म्हणपा लागलें आपूण चड भियेला आय एम लायक वरींग लायक हांव फेल जातलें तें म्हणपा लागलें फेल जातलें म्हण जाल्यार डोंट वरी म्हणपा लागलें आनी ताका देवाचें उतर दिलें डोंट वरी गॉड वील हेल्प अस यू जस्ट ट्रस्ट ऑन द लॉर्ड
अशें को उतर दीत रावलें इफ यू वरी हांवें तेगे विचारलें तूं चड वरी केल्यार तूं अशें को तुका सगळें अंडरस्टँड जातलें वयल्यान तुका आनी चड मिन्स तूं आनी स्ट्रेस जातलें आनी यू वील बी ब्लँक आउट सो आय सेड टू हर आय वील हेल्प I will help you, don't worry. पण म्हाकाच अंडरस्टँड जायना आसलें पण हांवें ताका सांगलें ओके I will help you. So before like after this what is that आमची क्लास काबार जाताली हांव प्रेयर करतालें 3 to 4 and then I used to teach her but before that I used to tell God I had said to her that I will teach her but I only don't know so I used to pray God give me wisdom and understanding to understand all whatever I'm studying and help me to teach her so I'm like God I have your mind I have your wisdom I am your child even Sister Maria used to tell me you have the wisdom of God even I told her to pray for me then she said are you silly ashko बोलले sister Marian so you have the mind of Christ you have the wisdom of Christ and हांव तेच confess करीत रावलें and then I used to teach her and she used to say you are teaching so nicely I Wow. understand तू कित शिकयता न्हू म्हाका टीचर पासून अंडरस्टँड जायना but whatever teacher teaches I don't understand but whatever you teaches I understand I love to hear your voice I praise God for that and I should tell her it is not me who is teaching it is the Holy Spirit so I used to tell her that whenever you study you say this word that I have a mind of Christ I have a wisdom of God God's Spirit dwells in me so she used to, I don't know she used to say it or not but I used to believe in with all my heart and I used to tell her don't worry God is going to work even if it's offline exam you won't going to fail but you are going to pass just trust on the Lord and even I used to trust on the Lord and I used to pray God do something so it was like before 25th December we everybody gets gift in the houses but our school gave us gift that it is offline exam okay so they used to say that it is like a Christmas gift that college gave us so I was little bit scared but I said not to worry from I talk the way self talk yeah so I said to myself not to worry God is with me God is going to help me so I started studying every day I used to study so so yesterday there was so cases वाढले आमच्या गोंयान cases started to increase so we were hoping that it will be online exam and we were praying I said God do something and let it be online exam God and yesterday their meeting was there and a circular came that it is a online exam Praise so I God. praise God and I thank God that God heard our prayer that literally I was asking God they are keeping online classes we don't understand you do justice with us so praise God for that and they are also happy everyone is also happy that it is online exam I praise God and I pray that everything will go well in Jesus name praise God Praise God. Praise God. Wow. Beautiful. See, आम्ही सोचता की जेन्ना आम्ही गव्हर्मेंटान कितें रूल काडला कितें घडटा भायर आमचे कडेन वाचता आहा आमच्या देवा कडेन आमचो देव आमकां कितें करचो ना जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर भावार्थ बसता ही भयणीन आमच्या शितलान आयज कितें सांगलें आमकां आमी सोचता गव्हर्मेंटान रूल काडलो मोदीन रूल काडलो आमच्या चीफ मिनिस्टरान रूल काडलो हे करूंक जायना ते करूंक जायना पण जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर रिगून रावता गव्हर्मेंट खी हा आनी आमचो देव खी हा Amen. Praise God. praise God thank you it is like a favor of God you know brother like Favor of God, whatever yes. people say whatever people say if you trust on the Lord no God can change anything God can make Yes. impossible Amen. thing possible Amen to for that. you Amen. I just believe in this praise God Yeah, the Spirit of the Lord is upon you and God upon them. God's favor is always upon you, Chitta. Amen. praise God Praise God. Beautiful testimony. Beautiful. And look what a live wire she is. One night she panicked, brother, and she said, "Sister, can you play for me?" I said, "Are you silly? What are you telling me?" And I said, "She knows everything. Look at her. And she You was know who's teaching, and inside she was of you, teaching Chitta." somebody. Yeah. praise God हांव कितें सांगपा सोदता तुका शीतल चोय तूं आतां ते दुसरे तुगे मिन्स तुगे फ्रेंडा शिकयताले तूं म्हणटाले आपण खबर ना पूण जेजू आपूण तेका उतर दिला आनी आपूण
तेका हेल्प कोत्ता म्हणून सांगला सो तूं आपणा शिकोय सो तुका देवान इतले गिफ्ट केलो हा की यू जस्ट डिपेंड ऑन होली स्पिरिट देवाचे पात आनी मुखार चड आनी जी कोण समजोनाय ऑनलायन क्लासीस समजोनाय तांकां तूं हेल्प कर देव तुका आनी बेसावान बोदतलो Yeah. so you're doing Yes, good sister, work praise God. the good things Yeah, praise God. Brother. Yeah, you know what? Like, I have one more friend. We are three people. Okay, so my friend, she told the other friend, "You please help me," and she was like, she was not helping her. She told that she is busy, so she was telling me, okay. She told you help. So I said, oh, if she's not helping, okay, I will help you. So I thank God that God has given me that quality of helping other people. Like even when I was in 10th level, I used to help people. I'm not boasting about myself, but praise God that God has given me, and I boost God what He has given me. I Yes. thank God for that. Praise God. Yes, praise God. Thank you, जेन्ना तूं Jesus. तांकां हेल्प कोत्ता न्हू ती तुका विचारतली तुज्यान कितकोन करूंक जाता हें सगळें तेन्ना तूं ताका देवा उतर दिवपाक चान्स मेळटलो सो Yes. स्टडी Yes, प्लस देवाचे amen. उतर बारबो वयतले Yeah, praise God. And that's what Praise you're God. chosen for. Praise that is God. the Amen. kingdom of God Yes. Praise God. Wow, Yes. Sheetal, wow. Praise God, Awesome. sister. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Ani kon ha गोवायकी दिवपाक? Praise God. Sister Maria, तुझेकडे कोंकणी बायबल हा तुझं कोण घालून शकता म्हाका? Revelations. I'll take one small teaching right now. Konkani Bible ha brother वाचता. Okay. Let's take only one scripture today. Revelations chapter 21 verse number 5. Revelation is procrastinate. What is Revelation? Last book of the Bible. Juawanchi procrastinate. Juawan procrastinate. Is that the one? Juachi procrastinate. Correct. Okay. So which one you want? Revelation chapter 21. Revelation chapter 21 verse number 5. What is it? Can you just check for me, please? Revelation Okay, chapter verse 21. number 5 is Upran Shinvasanar Boslolo Asa Tane Mulle. Okay. Very good. That's the Just one. read it slowly, please. Okay. Uprant Shinvasanar Boslolo Asa Tane Mulle. Poleat. Soglo Vostu Au Novio Kota. Tane Maka Anikui Sangle. E Boron Dovor. कित्याक ही उतरां खात्रेची आनी स्वताची आनी ताणें म्हाका म्हणलें जालें हांव आल्फा आनी ओमेगा मुनगे ओरोम आनी शेवट. Praise God. Praise God. Okay. Praise Let's God. go back to verse number 21. कितें म्हणटा verse number 21 कितें म्हणटा? Verse number 21 no re baba. Verse number 5. Revelation 5. 21 verse number 5. Yeah. उपरांत सिंहासनार बसलेलो आसा ताणें म्हणलें पळयात सगल्यो वस्तू हांव नव्यो कोत्तां. सगल्यो वस्तू हांव नव्यो कोत्तां. सगल्यो वस्तू हांव नव्यो कोत्तां. हांव म्हणिनो आमी एक नवे वर्स कॉमेस केला. होय की ना? होय ब्रदर. सगळ्यांनी आमी एक नवे वर्स केला. फकत हांवच नवे वर्स करून ना आमचे सिस्टर मारिया नवे वर्स करून ऑस्ट्रेलिया. सगळ्या संवसाराक हे नवे वर्स कॅलेंडर चेंज जालो. 21 गेले 22 येयले. म्हणटच जेन्ना नवे वर्स जाले आमी म्हणटा आता या नव्या वर्सान आमकां कितें बरें जातलें. या नव्या वर्सान कितली बेसांव मेवतली. कितले बरें पोरूच्या वर्सान हें जालें तें जालें. हें वर्स आमकां बरें जातलें. ही चिंतना जी आमची आसा ही सारकी काय? ना ब्रदर. ना. फकत डेट कॅलेंडराचेर चेंज जालो. जो सूर्य सकाळी वयर सोदता तो 31 तारखेर तो चाललो
पयले तारखेर तोच आसलो, दुसरे तारखेर सेम आसलो, आयज 5 तारखेर सेम आसलो. कितें बदलना? फकत डेट चेंज जाल्या. पूण आयज कांय आमी ना. देवाच्या उतराचेर वसोया आनी देवाचें उतर म्हणटा कितें म्हणटा? कितें म्हणटा? सिस्टर मारिया पोत्तून म्हाका मातशें वाच प्लीज. तो कितें म्हणटा? पळयात पळयात सगल्यो वस्तू हांव नव्यो कोत्ता. सगल्यो वस्तू हांव नव्यो कोत्ता. आय मेक ऑल सिस्टर फियोनान कितें घातलां चॅटाचेर एक मिनिट बट शी पुट देयर. I got a praise God. I thought you said you got a brand new. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. हांव कितें विचारता तुमकां भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा? ही जी खबर जुवांक मेवली तो म्हणटा हांव सगल्यो वस्तू. What does he say? Can you just say it in Konkani again? पळयात पळयात. सगल्यो वस्तू हांव नव्यो कोत्ता. सगल्यो वस्तू हांव नव्यो कोत्ता. नवें वर्स कोमेस जाला म्हणून तो सगल्यो वस्तू नव्यो कोत्ता काय? ना ना. ना हे ब्रदर. उतर केन्ना बरयल्लें, केन्ना पवित्र आत्म्यान हें उतर सांगलेलें? 2000 वर्सां पयलीं. आनी हें उतर जें आमी आयकता की सगल्यो वस्तू हांव नव्यो कोत्ता. तो पयले जानेराच्या म्हयन्यान, डिसेंबराच्या म्हयन्यान, मायच्या म्हयन्यान सद्दां एक तोडीर देव आमकां सांगता हांव सगल्यो वस्तू नव्यो कोत्ता. म्हाका तुमकां सगल्यांक एक प्रश्न विचारूंक जाय भाव भयणीनो. देवान सगल्यो वस्तू नव्यो केल्यात काय? ओय केल्यात. आता कोण म्हणटा जेन्ना केल्यात? कोण म्हणटा देवान करपाचो संवसार हा? घडला तेन्ना हांव तुमकां विचारता तो करपाचो हा ओ ताणें केल्यात? ब्रदर. तर केल्यात जाल्यार खी केल्यात? जेजू फुरसार मेला तेन्ना. ओके. तर खी केल्यात? आनी नव्यो वस्तू ज्यो केल्यात खी केल्यात? आमचे जेन्ना आमी आमचें मन मन नवसरतात नवसरतात. दॅट्स आनी रायट. देवाक सोडवोंडार म्हूण मानून घेतात तेन्ना सगळें आमच्या जिवितांत नवें. ओल्ड थिंग्स आर पास्ड अवे. When we जेन्ना believe, जेन्ना आमी आमच्या मनाची नडसणी करता तेन्ना सगळें नवें जाता. ओय हें उतर भाव भयणीनो हांव तुमकां विचारता. आमी ह्या संवसारांत केन्ना आयल्या? थोडी आमी 50, 60, 70, 80, थोडी आमची 100, कोण तरी 100 वर्सांचो आहा? ना. हांव कितें म्हणटा? जेन्ना आमी आमच्या मनाची नडसणी केली तेन्नाच देवान बरयलें उतर की हांव सगळी वस्तू नव्यो कोत्ता. नव्यो केन्ना केल्यात ताणें? 2000 years ago. 2000 वर्सां 2000 पयलीं. years ago. 2000 वर्सां पयलीं. ओके. खिचोर केल्यात ताणें नव्यो? फुरसार. खुर्सार खिचोर केल्यात? तो म्हणटा हांवें सगल्यो वस्तू नव्यो केल्यात ओ कोत्तलो? केल्यात. केल्यात. ओके. हांव तुमकां विचारता नवें वर्स कोमेस जाला म्हणून ताणें नव्यो वस्तू केल्यात काय? ह्या वर्सान कितें नवें आमकां नवी गाडी, नवें घर, नवी सर्वीस, नवी बायल, नवो घोव कितें काय मेळपाचें आहा नवें? हांव तुमकां ना विचारता. ब्रदर. हांव विचारता ताणें जेन्ना हें देवाचें उतर म्हणटा हांवें सगल्यो वस्तू नव्यो केल्यात. थोडी आमी पळयता की आतां म्हाका सर्वीस जाय, म्हाका बोटीर वचोंक जाय, म्हाका गाल्फाक वचोंक जाय, म्हाका लंडनाक वचोंक जाय, म्हाका आमच्या सिस्टर मारिया कडेन ऑस्ट्रेलियाक वचोंक जाय. आमकां खूब चिंतना आहा. वय की ना? की देव कितें नवें कोत्तलो. पूण हांव तुमकां विचारता देवाचें उतर म्हणटा हांवें सगलें नवें केलां. तर हांव विचारता तुमकां आजुनूय कोणें म्हाका जबाब दिवंक ना. तुमी म्हणटा खुर्सार, मनाची नडसणी. हांव विचारता तुमकां नवें जें केलां तें खिचर केलां? In our hearts.
Praise God. Who's that? Jacinta, see, what did I tell you? Navsunni 9 वर्षाक. Praise God. Sister Jacinta, you hit the bullseye. He has made our hearts brand new. He has made our hearts brand new. What is the heart? The heart is the spirit of the man. Amen. ऐकात बरे भाषेन बाबड पवित्र पुस्तकाचे जेन्ना कोण आम्ही वाचता आत्मो and आमचे काळीज जावन आसा एक. When you talk about the Bible says heart, the Bible says spirit. The heart and the spirit are interchangeable words. So जेन्ना देवाचे उठा की आय सगळे नोय केला आणि किचर केला ताणे आमचे काळीज आमचो आत्मो नो केला केन्ना केला ज्या दिसा आम्ही जेजूक आमचो सोमी आणि दोनी आणि आमचो देव मानला. We have become what the Bible says, born again. Born again. आमचे भाषेत किती म्हणतात born again? नवो जल्म. जुवांचो तिसरा विस्वोर वोड 3. माशी कोण वाचतात प्लीज? John chapter 3 verse number 3. John chapter 3 जेजू निकोदेमसा कडे उलयता. आम्ही पळोवया हे सगळे नवे केन्ना जाला ते. जेजू थाका प्रतिपाल केलो. खरें हांव तुका सांगता, नव्यान जल्मल्या बगर कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना. पुतून वाच सिस्टर मारिया, पुतून वाच प्लीज. जेजून ताका प्रतिपाल केलो. खरें हांव तुका सांगता, नव्यान जल्मल्या बगर भाव भयणीनो, कोण नव्यान जल्म घेता? आमी. नव्यान जल्म कोण घेता? आम्ही जेन्ना जल्म घेतलो आमच्या मायच्या कुस्तांतल्यान घेतलो, वय की ना? जेन्ना आम्ही संवसारान येयले तर आम्ही नवो जल्म केन्ना घेतलो? जेन्ना जेजूक आमी आमचो सोडवणदार म्हूण मानून घेतलो. सोडवणदार, सोमी आनी देव म्हूण मानलो. जेन्ना आमकां ते शिवर्तमान आमकां सजमूनी मेळली की जेजू आमचे पासून क्रुसार मेलो, ताणें आपले रगत वारोयलें आनी हांव मानलें तें, हांवें म्हजें तोंड उक्तें केलें आनी जेजूक म्हणलें, जेजू हांव तुका आर्गां दितां की तुवें तुजें रगत वारोयलें, तुवें म्हाका तुजो पूत केलोय, तुजी धूव केली, तुवें म्हाका सोरीच्या बापाचो भुरगें केलें. हांव तुका मानता, म्हजो सोमी देव आनी म्हजो सोडवणदार. त्याच वेळार जेन्ना हांवें म्हजें तोंड उक्तें केलें, आतां म्हजो दुसरो जल्म जालो आनी आतां म्हजो आत्मो एकदम नवो जालो. आनी त्या वेळार हें उतर जें आमी आतां आयकलां जुवांचो रेवलेशन 21:5 तें म्हणटा, हांव सगळें नवें केलां. म्हणजे आमी आतां देवाची भुरगीं जाल्या. कित्याक आमचो आत्मो न्हय तो आतां जावन आसा पवित्र आत्म्याचो, जेजूचो आत्मो आनी म्हजो आत्मो एक जाला. हांव तुमकां आनी एक बरी खबर दितां. जुवांची पयली चीट, नॉट जॉन, जुवांची पयली चीट, वर्ड चॅप्टर 4 वर्स 17, 4 विस्वोर वर्ड 17. 1 John chapter 4 verse number 17. Okay, 17. जोडटेच्या दिसाक पूर्ण विश्वासान आमी रावचे खातीर आमचे सवें मोग संपादनेक पावलो. ओके, आता मातशें स्लो वाच. कारण या संवसारांत सून आमी जेजू सारकी जाल्या. वाव. या संवसारांत आमी जेजू सारकी जाल्या. आतां तूं आरसा कडेन फुडें रावशी जाल्या
आमची सगळी भयणी सदांच आरश्याकडे आहा दादले चड करून आरश्याकडे रावनात ब्रदर सुकूर आम्ही खाड पासून काडिना पूण आमचे सगळे भयणी आरश्याकडेच आसता जेन्ना ती आरश्याकडे आसता फुडें ती कितें पळयतात ती म्हणटात अरे जेन्ना हांव म्हजे फुडें पळयता देवाचे उतर आमकां सांगता आमी आरश्यान पळोवंक जाय कित्याक जी मातशी पोत्तून वाच सिस्टर मारिया मातशी पोत्तून वाच पळया ते कितें म्हणटा हांवें तुका स्लो वाच म्हणला ते मातशें वाच पळया ओके जोशी कारण कारण या संवसारांतसून आमी जेजू सारकी जाल्या आणि देखून आमची भाव भयणां सगळीं आतां आरसे कडेन फुगतात आनी म्हणटात हे देवाच्या उतरा वरवीं आमी जेजू सारकी जाल्या देखून आमी पळयता आरशान म्हणटा जेजू हो दिसता हांव जेजू भाशेन दिसता वय की ना गॉड होय ब्रदर पळय आमची सिस्टर मारिया ती म्हणटा सदांच हांव आरशा कडेन म्हाका रिम हांव म्हज्या मनान हाडटा सदांच म्हज्या मनान हाडटा जेन्ना आरशान पळयता जेजू म्हणटा ताजे भाशेन आमी सगळीं जाल्या देखून हांव आरशा कडेन पळयता म्हणटा जेजू सारकी जाल्या हांव हालेलुया आमी सगळीं जेजू सारकी जाल्या आमचे कुडीन जाल्या आमी सगळीं ना आमच्या मनान जाल्या आमी ना खंयसर जाल्या गाय काळजान आमच्या काळजान आणि आमच्या आत्म्यान आत्मो आणि काळीज जावन आसा एक तो जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा आमी जेजू सारकी जाल्या आमच्या आत्म्यान आमच्या काळजान आमच्या भयणीन जासितान आमकां सारको जबाब दिलो तो देवाचे उतर म्हणटा रेव्हलेशन 21:5 हांव सगळ्यो वस्तू नव्यो कोत्ता आणि ताणें सगळ्यो वस्तू नव्यो केल्यात आपल्या रोगता वरवीं जेन्ना तो आमच्या खुर्सार आमचे पासत मेलो आणि ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानलो आमी एक नवी रचना जाल्या पोत्तून आनी एक देवाचें उतर तुका सांगता 2 Corinthians chapter 5 verse number 17 2 Corinthians chapter 5 verse number 17 कित्याक आमचो आत्मो जेजू सारको जाला पूण केन्ना जेजू सारको जाला वाचूया आमी म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात तर ती एक नवी रचना पोरणे तें गेलें आतां सगळेंच नवें पोन्ने तें गेलें ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानलो तुका दिसता आरशान तूं दुसरे भाशेन दिसतली तूं तुझे मन समजा तूं कोंकणी उलयताली आमची भास उलयताली आणि जेन्ना तूं जेजू बरोबर जाली तूं आतां तामील उलयतली वा मलयाळम उलयतली तूं आमी विचारता तुमकां तुझ्या मनान सगळ्यो वस्तू ज्यो काल तुवें केल्या घोवान कितें सांगला बायलेन कितें सांगला भुरग्यान कितें सांगला घरकारान कितें सांगला सासूमायन कितें सांगला ते सगळो माती गोबर आसतलोच आमच्या मनान आमचे कुडीन आमी मोठी आसली जाल्यार मोठी आसतलीच बारीक आसली जाल्यार बारीक आसतली पूण ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानला त्या दिसा आमी नवी रचना जाली खंयसर आमच्या आत्म्यान आमच्या काळजान आनी देखून भाव भयणीनो ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानलो एका मिनटान म्हणजे नॉट इवन अ मिनिट इन अ सेकंड जेजूच्या रोगतान आमी आमचो आत्मो आनी आमचे काळीज जे आमच्या आत्मान काळीज जावन आसा एक नोय जाले आणि जेजू येता आणि आमचे भितर जियेता आनी आमी जाता पवित्र आत्म्याचे मंदिर देखून आमची कूड सांत पावलो बरयता कोरिंथकारांक म्हणटा आतां आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचे मंदिर तो देवान जे जुवांक सांगलेले जी रेव्हलेशन दिल्ले रेव्हलेशन 21:5 तो सांगता जुवांक बरय म्हणटा हांवें तुका सांगला की हांवें सगळे नवे केले आतां जो कोण म्हजेर बावाट दवरता ताजो आत्मो ताजे काळीज म्हज्या सारखे जाता तो एक नवी रचना जाता तेच्या उपरांत आतां तुमी म्हाका जबाब दिल्लो तो आतां तुमच्यान जबाब दिवंक जाता आतां आमचें काम कितें तें काम देवान केलें ताणें आमकां नवो आत्मो दिलो जेन्ना आमी बावाट दवरलो पूण तेच्या उपरांत आमी कितें करूंक जाय आतां आमी कितें करूंक जाय तुम्ही जबाब दिलो 2 मिनिटां 3 मिनिटां पयलीं जबाब दिलो आतां आमी कितें करूंक जाय देवाचें उतर परगटूंक जाय सोबे मजार सिस्टर सिनोरा आमी आतां देवाचें उतर परगट करचे पयलीं आमीच करूंक जाय कितें करूंक जाय कोणी म्हाका जबाब दिलो हांगा
मनाची नवसडणी करूंक जाय. Praise God. See the warriors. They're giving me good. Yay! जेन्ना आमचे गाडीन आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आता सगळे बरे जावचे ना आमच्या जिवितान आमचे काम Praise उरला God. आमच्या मनाची नोडसोडणी करपाक. प्रेज द लॉर्ड शीतल. प्रेज द लॉर्ड. आमी आमच्या मनाची नोडसोडणी करपाक ते काम मुजे. Praise God. प्रेज गॉड. हे काम मुजे पाद्रीचे न्हय बिस्पाचे न्हय म्हज्या पायमाचे म्हज्या गोरकाराचे न्हय म्हज्या भुरग्याचे न्हय कोणाचेच न्हय ते काम जावन आसा मुजे. म्हज्या Amen. मनाची नोडसोडणी करपाक ते काम मुजे. आमच्या भयणी जासितान कितें केलें ती चिंताली आपल्या पुताक आपोवपाक आपल्या धुवेक आपोवपाक. मागीर ती चिंतूंक लागली अरे बाबा ताका कॉल करीत जाल्यार ती फकत हुस्केतली ती येतली न्हय ती फुडें रावली जाल्यार तुज्या मनाची नोडसोडणी जावंक जाल्यार ती फुडें रावली जाल्यार कितें फायदो जातलो. ताका रावली तिचो हांव फकत म्हज्या मनाची नोडसोडणी करता हांव झुजता हे मन म्हजें शांतीन हाडटा देवाचें उतर घेता म्हजें तोंड उक्तें करता आतां म्हज्या मनाची नोडसोडणी करता. आतां जो पावर आसा म्हजे भितर ही म्हजो आत्मा म्हजें काळीज जे जेजू बरोबर आहा ते जेजू भितर आहा तो पावर आतां भायर सुट्टा म्हज्या मनाची नोडसोडणी जाता. Praise God. आतां म्हाका पेकोणी फावो जाता सगळें देवाचें म्हाका फावो जाता. कित्याक हांवें Welcome, जेजू. म्हज्या मनाची नोडसोडणी केली. आनी जाणो भाव भयणीनो Praise God. जाणो भाव भयणीनो देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. आतां जो जबाब म्हजे सिस्टर आमच्या भयणीन सिनोरान दिलो आतां हांव तुमकां सांगता कितें करूंक जाय. एक पाटी आमचें काळीज नोयें जालें आमी आमच्या मनाची नोडसोडणी केली आतां आमकां जैतिवंत जिवीत मेवता कित्याक तें उतर आमकां फायदो जाता. आतां जेन्ना तूं बरी केक करताय बरें बिबींक करताय बरें खाण करताय बरें सोरपोतेल करताय बरें जेवण करताय आनी कोण तुज्या घरा येत जाल्यार म्हणून जाल्यार अरे कितें रुची केलें म्हाका सांगताय मातशें कळ्ळें करूंक जाय तें. आतां तूं बरे भाशेन सांगता मातशें इलें मांस घेवंक जाय हें रांदूंक जाय हें फळ मारूंक जाय तें करूंक जाय. आतां आमी सांगपाक तयार आहा. तेच भाशेन जेन्ना म्हज्या मनाची नोडसोडणी केली आतां म्हाका जैतिवंत जिवीत मेवलें आतां म्हाका रेसिपी मेवली आतां हांव सगळ्यांक सांगता ये रे बाबा तुका सांगता कळ्ळें म्हाका कित्याक हांसोंक जाता कित्याक म्हाका जैतिवंत जिवीत मेवता कित्याक ही रेसिपी तुका सांगता. तेन्ना हांव वेता आनी सगळ्यांक ही बरी खबर दिता. आमची भयण खंय गेली सिस्टर सिनोरा ती म्हणटा ती म्हणून लागली हांव सगळ्यांक वेता आनी ती बरी खबर दिता. केन्ना दिता जेन्ना म्हजे कडेन रेसिपी हा जेन्ना म्हजे कडेन रेसिपी हा जेन्ना हांव जाणो कळ्ळें जैतिवंत जिवीत जिवंक जाय तेन्नाच की म्हज्या दुसऱ्यांक सांगूंक जाता. नातर तूं म्हणटलें अरे बाबा कितें कर जाणाय 12 शुक्रार 13 ब्रेस्तार कर तूं त्याच्या उपरांत बरे उपास कर चड खावंक जाता खावपाक जाय जाल्यार आयज कांय खायनाका उपास कर 3-4 दीस बार कर बरी नोवेनां कर सगळ्या मिसा कर आनी चवथ्या दिसा तुका तिजी मिलाक फावो जातली. सगळें केल्या उपरांत चवथ्या दिसा रावलाय तूं मिलाग्रीक कांय जायना. आतां कितें जातलें आतां तुजो बावार्ड सामको डावन जातलो पूण तुका कसलीच हें करपाची गरज ना. तुवें फकत तुज्या मनाची नोडसोडणी करूंक जाय. जेन्ना तुवें जेजूक सोमियान दोनी मानलाय तुजी मिलाक तुका आतां ह्या वेळार फेथ इज नाव आतां तुका मिलाक फावो जातली. फाल्यां न्हय परवां न्हय 4 दिसांनी न्हय ते फकत धर्म करता. जेन्ना बावार्ड करता हो पावर जो भितर आहा हांव म्हज्या मनाची नोडसोडणी करून हांव तोंड उक्तें करून तें उलयता तेन्नाच की म्हाका सगळें जें जेजून नोय घडोवन हाडलां तें म्हज्या जिवितांत घडोवन येता. आनी आतां हांव एक खरेंच देवाचें भुरगें म्हणून देवाचो पूत देवाची धूव म्हणून म्हाका सगळें देवाचें फावो जाता. आनी जेन्ना तें म्हाका फावो जाता हांव बुधवाराच्या दिसा येता आमच्या क्लासीन सगळ्यांक सांगता म्हजी गवायकी दिता देवाच्या उतरान कितें केलां तें म्हाका. देखून भाव भयणीनो गरज आमकां जेन्ना ह्या बुधवाराच्या क्लासीक येता आमी देवाचें उतर घेवंक जाय आमच्या मनाची नोडसोडणी करूंक जाय. कसले त्रास घेवं हे मनाची नोडसोडणी करून आमी सभे माजार सगळ्या बरोबर कित्याक ही क्लास रेकॉर्ड जाता कितलो लोक आयकतलो ती म्हणटली अरे बाबा ह्या भावाक ह्या भयणीक इतले त्रास जाले आनी ते देवाचें उतर हिचें उतर घेतलें पत्तून आयकतरी अरे रेसिपी आमकां सांगली मरे आतां आमी तेंच करया आमकांय जातलें फायदो. ते ती पत्तेली आनी तांचोय सोमोन जेजूशी गोड जातलो कित्याक जें जेजून नोयें केलां तें तांच्या जिवितांत नोयें घडटलें. ह्या नव्या वर्सान न्हय
पोन्ल्या वर्सान ह्या वर्सान फुडल्या वर्सान सदां काल नोये जातले कित्याक हे जे नोये भितर घडलां हे नोये भायर जातले कित्याक जे नोये घडलां आमच्या काळजान आनी आमच्या आत्म्यान जेजून आपल्या रोगता वरवीं काबार करून दवरला आयकतात भाव भयणी तुमी आर्कान जेजू आनी देखून ह्या नव्या वर्सान आमी फकत एकूच वस्त धरुया आमच्या मनान चड चड आमची चोत्राय न्यूज पेपराचेर हाणें कितें म्हणलें ताणें कितें म्हणलें सासूमायन कितें म्हणलें सासूबायन कितें म्हणलें घोवान कितें म्हणलें बायलेन कितें म्हणलें भुरग्यान कितें म्हणलें शेजाऱ्यान कितें म्हणलें पाद्रीन कितें म्हणलें विन्संटान कितें म्हणलें ताचेर चोत्राय धरिनाकात फकत देवाच्या उतराचेर धरात आनी हांव तुमकां सांगता जेन्ना आमची चोत्राय आमी देवाच्या उतराचेर दवरता आनी जे कोण आमच्या देवाचेर आड येता देवाच्या उतराचेर आड आमकां खबरो सांगता तांकां सांगुया बाबा आर्गा हांव तुका हात जोडटा म्हाका ह्यो खबरो नाका तुका जाय जाल्यार देवाच्या उतरा वयर म्हाका सांगात नातर प्लीज प्लीज हांव तुमकां हात जोडटा मातशे तुज्यो खबरो म्हाका नाका तूं म्हजी खबर आयकूंक तयार आहाय जाल्यार हांव तुका बरी खबर दिता हें कितें जालें कोण मेलो कोण कोण कोवीड जालें कोणाची सर्वीस गेली कोणाची बायल धांवली कोणाचो घोव धांवलो ह्यो खबरो म्हाका नाका कोण ह्यो खबरो तूं तयार आहाय बरी खबर आयकोपाक हांव तुका देवाचें उतर दिता आनी भाव भयणीनो आयजतान ह्या नव्या वर्सान हो निचो करुया की जेन्ना आमी कोणाच्यो खबरो आयकता कोण आमकां सांगता त्रास जाल्यार आमी तांकां आमची बरी रेसिपी दिवया देवाचें उतर दिवया जी आमची भाव भयण आमची सिस्टर सिनोरा सिस्टर एस्कॉलिस्टिका दिता आनी ते भशेन ताणें गोवायकी दिल्या आमी बरी खबर दुसऱ्यांक दिवया आनी खरेंच हे देवाचें राज फुडें सरपाक ह्या वर्सान आमी खरेच भाशेन वावरुया आमेन Amen, amen. Praise God. Praise God. Arkan jesu Thank you, Jesus. costless Thank you, session Jesus. prayer brother powerful Praise God. Praise God. Praise Thank you, God. Jesus. thank you Jesus. chal baba monica Brother, can Ah. I add? हा बाबा सुगोर सांग बाबा सांग फकत ऍड करूंक सोदता हांव फकत ऍड नेवे म्हणल्यार न्हू देवान सगळें केलां सो आमच्या हितून जिवितान म्हाजे भाशेन म्हाका हांव एक तुमकां हें दिवंक सोदता कितें हांवें कितें केलें हांवें म्हाजो सोरो आसलो तो सोडलो म्हणजे म्हाका सोरो नाका सो नेवे तेच भाशेन सांगूंक सोदता हांव एकूच तुमच्या जिवितान समज कितें एक वायट संवय आहा तें ने जिवीत तें ने ओरोस सो आय बिलीव इन दॅट Amen. So- Amen. Well said. नवे Only जीवित नवे वरस. Very nice. no novo sukur नवो सुकर Praise God. That is old Sukkot. The old Sukkot died. This is new Sukkot. old man Yeah. gelo sukur केलो आनी आमी सदां राव उपकारना ना आनी वर्साक सान सोडटले ना आतां जी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या त्या ऑपॉर्च्युनिटीचेर आमी घेवपाची Mama knows ताका लागून मम्मान इंग्लीश लागली Praise the Lord. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. thank you baba Jesus Kargam. Jesus Kargam. Praise God. Praise chal God. monica baba monica Okay. Praise the Lord. praise the lord O मोगाला पापा जेजू क्रिस्ता हांव तुका आर्गां दिता 3 वाजता आनी वाकांता पयले सुवातेर ह्या नव्या वरोस आमकां फावो केल्या पासत आर्गां आनी महिमा ह्या म्हज्या भावा भयणी पासत ही जमती वेळ काडून आशीर जाल्ल्या पासत तशेंच म्हज्या कुटुंबा पासत आयज आमकां जायत्यो तेस्तमणी शिकोवंक मेळ्ळ्या पासत पापा तुजे उपकार आटयता आयज आमच्या ब्रदर विन्सेंट पवित्र आत्म्याचे आदारान बरी शिकवण दिल्या त्या पासत तुका पापा 3 वाजता ती शिकवण दिल्या ते
ती आम्ही सदांच सदांच आमच्या जिवितांत अनुभवून आम्ही ताचे नियाळ करून तुझो आदार आमकां फावो कर ती शिकवण आमकां ती आमी दुसऱ्यांक दिवंक तुजो पवित्र आत्मो आमकां पातय. मोगाला बापा आमी सगळीं हातान हात दिवन वावरतली आनी तुज्या उतराचे बरे भरपूर कर जावं म्हूण मागता. ही मागणी करता त्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. 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 Praise Amen. God. Praise Praise God. God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God.